लागीं मागता की तुमच्यांनी सभाघरांत बसका घेवची. आता माझे पुस्तक आणि सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. कोंकणी वाचन विश्व एक जैतिवंत प्रवास या परिसंवादाच्या दुसऱ्या सत्राक आम्ही सुरवात करता. या सत्राचो विषय असा भास विज्ञानाचेर भासाभास कोंकणी पुस्तकांच्या संदर्भात. या सत्राक आमकां अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात डॉक्टर हनुमान चोपडेकर. सर, मागता तुमचे लागीं की तुमी व्यासपीठार येवन तुमची बसका घेवची. डॉक्टर हनुमान चोपडेकर हे गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भास आणि साहित्य महाशाळेच्या कोंकणी अध्ययन शाखेचे संचालक म्हणून वावुरतात. तांणी कोंकणी तशेंच मराठीन पदव्युत्तर शिक्षण मेळिल्लें आसा. उपरांत 2016 वर्सा कोंकणी राजभास चळवळीचे समाज भास विज्ञानीक मुल्यांकन या विशयाचेर तांणी खोलायेन अभ्यास करून PhD पदवी मेळयल्या. तांच्यो साबार कविता आनी एकांकी नाटकां महाविद्यालयीन पांवड्यार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्साच्या अभ्यासक्रमात आसा. कविता, समीक्षा, एकांकी, निबंध अशे साहित्याचे तरेकवार प्रकार तांणी हाताळिल्ले आसा. आता केन्ना तरी फांतोड जातली. एक चीट मोगाळा वैक हे तांचे कांय कविता जेले. हम होंगे कामयाब, कैदी नंबर 1, हरी आमचो टेम्पररी, दमदमादम ही तांची कांय नाटकुली. आनीकूय साबार पुस्तकां तांच्यांनी उजवाडाक हाडल्या. कविते खातीर उर्मी पुरस्कार, 2001 वर्साचो कोंकणी भाशा मंडळाचो लिटररी पुरस्कार, गोंय कोंकणी अकादमी लिटररी पुरस्कार, रॉक बरेट पुरस्कार, कुडचडे कोंकणी कला केंद्र तर्फे नाट्य लेखन पुरस्कार, कला आणि संस्कृती खाते युवा नवसृजन पुरस्कार आणि हेर साबार पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. सर, तुमकां येवकार. तशेंच आयच्या ह्या सत्राक प्रपत्र मांडपी म्हणून आमकां लाभल्यात निकिताबाई फड्टेगांवकर, रजतबाब हेगडे आणि गौरांगबाब भांडे. मागता तुमचे लागीं की तुमी माचयेर येवन तुमची बसका घेवची. निकिताबाई फड्टेगांवकर हांणी गोंय विद्यापीठांतल्यान पदव्युत्तर शिक्षण घेतला. उपरांत डेक्कन कॉलेज पुणे हांगा लिंग्विस्टिक्सान पदव्युत्तर शिक्षण घेतलें. उपरांत मुंबय विद्यापीठान फोनॅटिक्स आनी फोनोलॉजी या विशया खाला सर्टिफिकेट कोर्स केल्लो आसा. तिणें प्रदेशी भाशेच्या विद्यार्थ्यांक कोंकणी शिकोवपा खातीर थोड्याच काळा खातीर डेक्कन कॉलेजींत अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज हातूंत सामील जावन शिक्षणीक साहित्य तयार करपाक योगदान दिल्लें आसा. उपरांत सरकारी महाविद्यालय केपें आनी MES महाविद्यालयांत 1 वर्साचो शिकोवपाचो अणभव तिका आसा. ह्या भायर कोंकणी भाशे प्रती मोग, वाचनाची आवड आनी तिचो भाशे खातीरचो वाव चालूच आसा. रजतबाब हेगडे हांणी सरकारी महाविद्यालय केपें हांगसरल्यान पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्लें आसा. तांकां कविता, कथा, पुस्तक परीक्षण, प्रवास वर्णन, पटकथा सारकिल्ल्या साहित्य प्रकारांनी लेखन करपाक आवडटा. तशेंच तांकां सूत्रसंचालनाची आवड आसा आनी साबार कार्यावळींनी सूत्रसंचालन केल्लें आसा. 2019 साहित्य अकादमीच्या ट्रॅव्हल ग्रांट टू यंग ऑथर्स या येवजणे खाला राजस्थान वाठाराचो समाजीक सांस्कृतिक अभ्यास तांणी केल्लो आसा. गोमंत कला असोसिएशन, गोवा कोंकणी अकादमी आयोजित युवा साहित्य संमेलन, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र, कविता ट्रस्ट सारख्या संस्थांनी आयोजित केल्ल्या कविता सर्तींनी वांटो घेतला. तशेंच इनामाय जोडल्यात. कोंकणी भास
साहित्य आणि संस्कृताय संबंधित विशयांचेर साबार परिसंवादांनी आणि कार्यशाळांनी वांटो घेतला आणि ते सद्याक GBM महाविद्यालयात B.Ed करता. गौरांग बाब भांडये हांच्यांनी गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आणि साहित्य महाशाळेंतल्यान कोंकणींतल्यान पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्लें आसा. त्या भायर तांचे जायते लेख, कथा, कविता, जाग बीन सारकिल्ल्या नेमाळ्यांनी दिसाळ्यांनी प्रकाशीत जावन आयल्यात. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या खाला कांय बाल साहित्याची पुस्तकां अणकारीत केल्या. युवा साहित्य संमेलनात पुस्तक परीक्षणात तांकां पयलें इनाम फावो जाल्लें आसा. युवा साहित्य संमेलन, कविता ट्रस्ट, बिरी बिरी पाव सारकिल्ल्या सांस्कृतीक तशेंच साहित्यीक कार्यशाळांनी वांटो घेतिल्लो आसा. तशेंच तांणी इनामांय जोडल्यात. ते भायर कलेच्या हेर मळारूय ते वावुरतात. मागता प्राध्यापक रमा मुरकुंडे हांचे लागीं की तांणी आयच्या ह्या सत्राचे प्रपत्र सादर करतल्यांक तशेंच अध्यक्ष डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांकां भेटवस्तू भेटोवची. तर या सत्राची फुडली सुत्रां अध्यक्ष डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार सरा लागीं सोपयता. नमस्कार. गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आणि साहित्य महाशाळेच्या अंतर्गत चलपी कोंकणी अध्ययन शाखेच्या तसेच कोंकणी भाषा मंडळ मडगांव हांच्या जोड पालवान आयोजित आयच्या ह्या खाशेल्या चर्चा सत्राच्या जेवणा उपरांतच्या ह्या सत्रांत भरपोटाचेर तुमच्या सगळ्यांक मायन मोगाचे येवकार भरपोटाचेर अंडरलायन करची पडटा. कारण हे सत्र चलयता आसतना म्हणचे मुखार एक मोठे आव्हान आसा. कारण वदळूच परिस्थिती बरी आसतना लेगीत तुमचे मदल्यान कितलेशेच प्रश्न येवपाची अपेक्षा आशिल्ली, पूण तशे प्रश्न येवना आणि प्रश्नच विचारपाक जाय अशातली बी गजाल ना. एखाद्या गजालीचे आता सरान एक सुंदर नोट केलो पळय, गजाल स्टेटमेंट म्हणलें मंथन ते मोलावणी. आता ताजे उपरांत उलोवपाची संद कोणाक मेळूंक नाशिल्ली, पूण कितलो सुंदर विचार आशिल्लो पळय. आता तुमकां खबरूच ना वॉट इज मंथन, ताका लागून हांव कांयच करूंक शकना. मंथन हे अशे तरेचें समीक्षेचें पुस्तक, संशोधनाचें पुस्तक डॉक्टर माधवी सरदेसाय हांणी तें बरयल्लें आनी उजवाडाक हाडिल्लें. म्हणजे माधवी सरदेसाय ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार मुळात इंग्लीश साहित्याचो अभ्यास केल्ली अशी तरेची एक व्यक्ती. पूण तिने आपली विद्वत्ता जी आसा ती कोंकणी खातीर दिली आनी कोंकणी अध्ययन शाखेत आतांच्या आनी पयलींच्या कोंकणी विभागांत ती कार्यरत आशिल्ली. म्हणटकच हांव तुमचे कडेन मागता सुरवात करता आसतना नोट करून घेयात. आयची जी सिम्पोजियम आयची जी आसा वा आयची जी चर्चा सत्र आसा तातूंत जी वेगवेगळी सत्रां आसा जी वदळीची आनी आतांची आनी ताच्या उपरांत जातली अशे तरेची सत्रां परिसंवादांनी दवरिनात. एखाद्या खंयच्या तरी बरोवप्याचेर, एखाद्या नव्या साहित्य प्रवाहाचेर, प्रकारांचेर अशा तरेचे परिसंवाद बी जाता आनी सत्रां जाता हे वेगळे आसा आनी तुमचे खातीर खूब गरजेचे आसा.
हांव फुडें सरता आसतना तुमकां विनयता आसतना सत्र हांव सोंपतच ना जो मेरेन तुमचे कडच्यान भरीव अशे प्रश्न येवचे ना तो मेरेन वा भाश्य येवचे ना. 1 वर आनी 15 मिनटां आमच्या हातान आसा. हांव मुजरत उल्लेख करता, नोंद घेता. हिंदी अध्ययन शाखेचे प्रोग्राम डायरेक्टर संचालक डॉक्टर बिपिन तिवारी सर आमचे मदीं आसा. हांव तांकां येवकार दिता. आमचे कडेन फुलां काय ना, पूण तुमच्या फुलांच्यो तुमच्या टाळ्यांची फुलां जी आसा ती दियात. आमी खूब फावटी म्हणटात कारण ती फुलां दिवचे परस मना काळजांतल्यान तुमचो हो प्रतिसाद मेळत जाल्यार खूब बरें जातलें. हांव हें सत्र मुखार व्हरता आसतना वजेचो जो सूर आसा तो मुखार व्हरता. नव्या दमाच्या, नव्या विचारांच्या, सळसळत्या रक्ताच्या समीक्षकांक घेवन, अभ्यासकांक घेवन जे वाचन विश्वाची जी सुरवात केल्ली कोंकणी भाशा मंडळान ताजो हो फुडलो वांटो आसा. पयलीं तांकां देव बरें करून म्हटलां आनी आतां वदयच्यान आमी पळयल्लें आसा की नवे भुरगे, नवे अभ्यासक, नवे संशोधक आस्पावीत करून घेवपाची तांची जी कितें वांसा आशिल्ली वा हावेस आसलो तोच हो हावेस फुडें गेल्लो आसा. दुर्दैव इतलेंच की उक्तावण सुवाळ्याक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर आशिल्लो. मागीर मोलावणी जाली तातूंत कळत नकळटा नासून सुद्दां आशिल्लो कारण ताचें पुस्तक तें आशिल्लें. आनी आतां तो 2 कडेन आसा. एक तो अध्यक्ष म्हणून हांव वडवडटलो तुमच्या मुखार आनी तांणी बरयल्लें एक पुस्तक समाज भास विज्ञान भासाभ्यासाचें कार्विल्लें शास्त्र म्हणून ताजेरूय कोंकणी उलोवपाचें आसा. म्हणजे तुमकां दिसूं शकता घरच्या घरा खाणेपारा म्हणजे डिसिप्लिनाचो प्रोग्राम डायरेक्टर हो आसा म्हणटकूच सगळ्या सत्रांनी आपूण आसतलो, आपलें कितें तरी अस्तित्व आसतलें अशा पद्दतीची ही येवजण हाली आपल्या काय कितें. आता हे जे सगळे पाप जे आसा ते कोणाचेर आसा जाल्यार 2 व्यक्तीचेर आसा. एक आमचो अभ्यासक आकाश गांवकर आनी दुसरे ताका मान्यताय दिवपी अन्वेषा सिंगबाळ. पूण जाला कितें हांवें खूब स्वताक कुशीक दवरपाचो प्रयत्न केलो ह्या सत्रांत. खुबशे हेर अध्यापक जे आसा अध्यापिका तांचे मेरेन पावपाचो पूण तांचे कडेन हेर कामां आशिल्ल्या कारणान हें सांबाळटलो कोण हें मोठें आव्हान. कारण ह्या सत्राचो विशय आसा भासाभास भास विज्ञानाचेर कोंकणीच्या संदर्भात. हांव विशया कडेन येता. म्हणजे भास विज्ञान वा समाज भास विज्ञान अशा तरेच्या अशा वेगळ्या ज्ञान शाखेचेर जी पुस्तकां कोंकणींतल्यान उजवाडाक आयिल्लीं आसा. अभ्यास नासत जाल्यार हांव उलयतां तें सगळें तुमकां पोकळे दिसतलें. त्या म्हत्वाच्या अशा 3 पुस्तकांचेर हांगा 3 अभ्यासक आपलें भाश्य करतले, आपलें निरीक्षण मांडटले. आनी हांवें ह्या विशयाचेर थोडोसो वावर केल्ल्या कारणान हें अध्यक्षपद जें आसा ताची जबाबदारी म्हजे मेरेन आयिल्ली आसा. आनी कशें जाल्लें आसा की आनी कोणूच नाल्यार गाय येतात असो विशय आयिल्लो आसा. हांव सगळ्यांक येवकार दितां. आमचे 3 मानिस्त आसा. एक निकिता फट्टेगांवकर जी डॉक्टर माधवी सरदेसाय हांचे 1993 वर्सा प्रकाशीत जाल्ले भासाभास नांवाचें पुस्तक जे भास विज्ञानाच्या विविध संकल्पनांची वळख करून दिवपी आसा ताजेर उलयतले. भौमानाधिक रजत हेगडे हो समाज भास विज्ञान हें प्रोफेसर भालचंद्र गांवकर हांचें जें पुस्तक प्रकाशीत जालां त्या पुस्तकाचेर उलयतले. बरोबर आसा न्ही? कोंकणी भास विज्ञान. ओके. आनी तिसऱ्या पावण्याचेर एक नव्या दमाचो कल्पक अभ्यासक गौरांग भांडे हे हांव म्हाका खूब फावटी विसरता. समाज भास विज्ञान भाशीक अध्ययनाच्या आर्विल्ले शास्त्र ह्या पुस्तकाचेर आपले विचार मांडटले. विषय भास विज्ञानाच्या संदर्भात आसा, समाज भास विज्ञानाच्या संदर्भात आसा. म्हाज्यान जायले अभ्यास आशिल्ल्या कारणान खूब उलोवंक शकता पूण प्रस्तावना मातशी मोठी जावची न्ही म्हणून हांव तांकां आमंत्रीत करता. कारण डायग्लोसिया नांवाची संकल्पना पळयात, पिज्जीन आनी क्रियोल नांवाची संकल्पना भाशीक विचारांत घेवं येता आमच्यांनी. स्वानी उरुपीन नांवाची संकल्पना तुमच्यांनी विचारांत घेवं येता. ह्यो जिचेर हांव जायत्यो मिनटां उलोवंक शकता पूण ताजेर उलोवपाचें आसा त्या उपरांत उलयतलो. आनी हांव जर चड उलोवपाक नाका जाल्यार तुमी प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान चड उलोवचें अशें तुमचे लागीं मागता. आय एम एक्सपेक्टिंग मदीं एक सूर आयलो की क्लिश्ट भाशा समीक्षेची आनी सादी सोपी मातशीशी अलंकारीक भाशा ही आवडीची काय क्लिश्ट भाशा जाका लागून पयस रावता एखादो विद्यार्थी ती आवडीची.
हे नदरेंतल्यान हे जे विषय आसा ते अभ्यासक मांडटले ताजेर भाष्य, पण हांव सुद्दां हे विशय खूब सोप्या पद्दतीन भुरग्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या काना मेरेन न्ही तर काळजा मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता। आणि हे सत्र लेगीत तशाच पद्दतीन सादे सोपे सुटसुटीत जावचे आणि भासविज्ञान वा समाज भास विज्ञान सारकिल्ले विषय तुमकां व्यवस्थित कळचे हो हावेच बाळगून हे सत्र सुरू करता। म्हणजे पयस रावू नका, पयस रावू नका, ह्या विशयाच्या लागीं रावा, जेणे करून 4-5 तरी विद्यार्थ्यांकडच्यान कांय भाष्य, कांय प्रश्न, कांय दुबाव येवपाक जाय आणि हे नवे अभ्यासक जावपाक सोदतात पळय तांचे बंबेरी उडोवपाक जाय। हांव जाल्यार अशें म्हणटा की विद्यार्थ्यांक एम ए पावणे वयल्या शिक्षकांक न्हू नाका पुरो करून सोडपाक जाय अशे प्रश्न विचारपाक जाय। म्हणजे एखाद्या दीस चोपडेकरान जर तयारी करिनासतना जर हांव क्लास घेता आसत जाल्यार दुसरे दिसा ताका भितर सरच्या पयलीं 10 फावटी चिंतपाचें पडपाक जाय। अशे तरेची बंबेरी उडोवपाक जाय। ते बंबेरी उडोवपी नाका पुरो करून सोडपी प्रश्न तुमचे कडच्यान येवपाक जाय, जेणे करून असले तरेचे आमंत्रण स्विकारता आसतना रजता, गौरांगाक आनी निकिताक 4-5 फावटी तरी चिंतचे पडटले। हांव मातशें हलकें करता सेशन, कारण विशय कठीण आसा म्हणून। असो कठीण विशय न्ही तो, पूण तुमचे खातीर हांव सगळ्यांक पयलीं आमंत्रीत करता। हांव थंय वचूना, कारण थंय गेलो की मायक मुखार येयलो की हांव पिसू जाता अशें जायते लोक म्हणटा, म्हणून हांव हांगासरूच मायक घेवन 30 मातयाने तोच गणपती करपाक बशिल्लो आसा। इश्टानो, सत्राक आरंभ करता विषय आसा भासाभास भास विज्ञानाचेर कोंकणीच्या संदर्भात 3 महत्वाचे अभ्यासक आमचे मदीं आसा। सुरवातेक हांव नेमा प्रमाणे फुडें वता, कायद्या प्रमाण। पयली नांव आसा भुवनाधिक निकिता फट्टेगांवकर, ताची वळख तुमचे मुखार उदेर जाल्ली आसा। हांव तुजे कडेन मागता की तांकां जो वेळ दिल्लो आसा त्या वेळा भितर ताणें आपल्या ह्या विशयाचेर भाश्य करचें आनी तांचे खातीर पुस्तक आसा डॉ. माधवी सरदेसाय हांणी बरयल्लें भासाभास। नमस्कार। पयले सुवातेर हांव कोंकणी भाशा मंडळ आनी गोंय विद्यापीठाची कोंकणी अध्ययन शाखा शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशाळा हांकां हांव दिनवासता, कारण तांच्या ह्या उपक्रमाक लागून म्हाका म्हजे विचार ह्या पुस्तकाचेर जे म्हजे विचार आसा ते तुमचे मुखार व्यक्त करपाची संद मेळ्ळी। तर ह्या सत्रा खातीर हांवें डॉ. माधवी सरदेसाय हांचे भासाभास हे पुस्तक घेतलां। माधवी सरदेसाय डॉ. माधवी सरदेसाय जी आशिल्ली ती एक प्रोफेसर आनी लिंग्विस्ट आशिल्ली, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें। खरें म्हळ्यार ह्या पुस्तकाचेर उलोवप तशें सोंपें न्ही, कारण हातूंत कितलेशेच टॅक्निकल कॉन्सेप्ट्स आसात, खूब टॅक्निकल कॉन्सेप्ट्स आसात जे सहजासहजी तकलेन येना। म्हणटकच ह्या पर्टिक्युलर पुस्तकाचेर सामके खोलायेन जरी अभ्यास केलो उलोवपा खातीर खूब प्रॅक्टीसय जाय। म्हणटकच म्हाका MA लिंग्विस्टिक्स करून जें म्हाका कितें समजलां होलमलां, जें हांवें आत्मसात केलां तें तुमचे मुखार मांडटा। ह्या पुस्तकान बेसिकली भास विज्ञानाचे वेगवेगळे जे आयाम आसा तांचेर माधवी मिसीन बरयल्ले आसा। खरें म्हळ्यार पुराय भास विज्ञान ताजेर इतलें बरयलां अशें म्हळ्यार अतिताय जावचें ना, इतलें कितें हातूंत आसा। म्हणटकच जे म्हाका वेळ दिला तातूंत हांव पुराय करपाचो प्रयत्न करता। जस्ट एक इंट्रोडक्शन म्हण सांगता की हे पुस्तक 1993 वर्सा उजवाडा आयिल्लें। ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना जी बरयला ती माधवी मिसीचे जे गुरू आसा प्रोबल दासगुप्ता हांणी बरयला। आनी हे पुस्तक बेसिकली छापपाचे फाटलें कारण किंवा हेत असो आसूं येता की गोंय विद्यापीठान कोंकणी विभागान MA कोंकणी एक सिलेबसाक MA लिंग्विस्टिक्सचो पेपर आसा, लिंग्विस्टिक्स पेपर जो आसा तो सिलेबसाक लायिल्लो आसतलो। म्हणजे त्या हांव एक अदमास म्हणटा 1993 ह्या अदमासान तेन्ना लायिल्लो पेपर, तेन्ना एक भुरग्यांक रेफरन्स म्हण कितें तरी आसचें म्हणून हें पुस्तक छापलां आसूं येता। आनी हातूंत जे कितें विशय आयलात ते ऑलरेडी माधवी मिसीन सुनापरांतान आयतारचे पुरवणेक ऑलरेडी छापून हाडिल्ले आसा, फक्त हातूंत ते विस्तारान तांणी ते बरयल्यात।
थोडेशे जस्ट त्या संशोधकांची नांवां घेता जाणी भास विज्ञानाच्या मळार कोंकणीक आपले परीन योगदान दिल्लें आसा. सुरवातीक आमकां मेळटा ते फादर माफे हांचे कोंकणी ग्रॅमर पुस्तक, ग्रियर्सन हांचे लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया, हांव क्रमानच घेता. ग्रियर्सन हांचे लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 7, मागीर शणै गोरबाबाचें कोंकणी नादशास्त्र मेळटा 1940 हातून, जाणी शणै गोरबाबान स्वरा विशीं तातूंत बरीशी म्हायती दिल्ली आसा. सुमा कत्रे हांचे द फॉर्मेशन ऑफ कोंकणी, गाडगे हांची 3 पुस्तकां मेळटा, कोंकणी ऑफ साऊथ कन्नडा, गावडी ऑफ गोवा आनी कोंकणी ऑफ कोंकण. लँग्वेज मोनोग्राफ मेळटा, कारापुरकार हांचे पुस्तक मेळटा, विलियम मार्ता हांचे द क्रिश्चन कोंकणी ऑफ साऊथ कन्नडा मेळटा, दिप्ती मिश्रा, फादर प्रताप नायक, रॉकी मिरांडा हांची PhD थिसीस आसा, एज वेल एज तांणी वेगवेगळे लेख जे आसा ते आर्टिकल्स बरयल्ले आसात. नाडकर्णी जे आसा तांचे आमकां आर्टिकल्स मेळटा. लँग्वेज मॅन्युअल मेळटा, एन वरिजाचे आमकां बरयल्ले मेळटा. डॉक्टर माधवी सरदेसाय 1993 तिणें हें पुस्तक छापलें. ताचे पयलीं तिची MPhil थिसीस आसा, सम एस्पेक्ट्स ऑफ कोंकणी ग्रॅमर. तशेंच तिची PhD थिसीस आसा, कंपॅरेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स अँड कल्चरल स्टडी ऑफ लेक्सिकल इन्फ्लुएन्स ऑन कोंकणी. ताचे उपरांत भालचंद गांवकर हांचें भाशा विज्ञान पुस्तक मेळटा. डेनिस वाज हांची PhD थिसीस मेळटा साश्टी बोलयेचेर भास विज्ञानीक नदरेन अभ्यास केल्ले. गणेश देवी हांचो पिपल्स लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 8, तातूंत आमच्यो ज्यो कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो बोलयो आसा तातूंत लेख आयल्यात, जो जस्ट हांगा इंटरनॅशनल सेंटर हांगा 2019 वर्सा रिलीज जाल्लो. मागीर हनुमान चोपडेकर सरांचे समाज भास विज्ञान पुस्तक मेळटा. सो ह्या सगळ्या संशोधकांनी आपले परीन कोंकणी खातीर योगदान दिवपाचो यत्न केल्लो आसा. आनी म्हज्या कडल्यान हांवें पेडणे बोलयेचेर सामको बेज जो फोनॉलॉजी लेवल आसा तो घेवन पेडणे बोली एक्सप्लोर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा म्हज्या डिजर्टेशनान. विशयाक हात घालता आसतना हांव एकच सांगता की विशय जे आसा ते टोटल 14 आयल्यात हातून, जे हांव इन शॉर्ट सांगता कारण आमकां तितलो वेळ ना. हे सांगता आसतना म्हजें उलोवप थोडेशें MA लिंग्विस्टिक्साक जे आमकां शिकपाक मेळटा सिलेबस ताजे कडेन थोडेशें कनेक्टेड आसा, सो दॅट जे कोण विद्यार्थी हांगा MA लिंग्विस्टिक्स करपाक सोदता, तांकां लिंग्विस्टिक्सान इच्छा आसा, इंट्रस्ट येता जाल्यार तांकां थोडीशी झलक मेळची की बाबा कितें आमी शिकतात तें. सो विशय पयलोच जो आसा तो म्हणजे भास काय मुळावी खाशेलपणां. बेसिकली मनीस केन्ना उलोवंक लागलो हें आमी कोणूच सांगपाक शकना. भास विज्ञानान ताची जापूच मेळना मनीस केन्नाच्यान उलोवंक लागलो. पूण मनशाची जी भास आसा, सामान्यपणान मनशाची जशी भास आसा, सुरवातेक जशी स्पीच तयार जाता ताजेर वेगवेगळ्या संशोधकांनी अभ्यास केल्लो आसा. तशेंच आमकां एक नांव मेळटा कार्ल फ्रीन, हांणी मोनजातीच्याय भासाचेर अभ्यास केल्लो आसा. म्हणजे अशें ना की फक्त मनशाक भास आसता, अशें ना, मोनजातीकूय तांची भास आसता. फरक इतलोच आसता की मनशाची जी भास आसता ती स्पीच सावंड्स, आमचे जे नाद आसा ताजे पासून तयार जाल्ली आसता. आनी मोनजातीची भास थोडीशी वेगळी आसता, तांचे वेगवेगळे तरेन आसता. देखीक मोआमूस जे आसा ते नाच करून कम्युनिकेट करता एकामेका कडेन, किंवां गाय हांबेता, अशे तरेन तांची एक वेगळी भास आसा. म्हणजे मोनजाती म्हणटा आसतना आमकां मुयां पासून गाय किंवां कावळे हांची सगळ्याची भास आमकां मेळटा. म्हणटकच पयलेच फावटी जो कोण लिंग्विस्टिक्सा संदर्भान आयकता ताका एक्चुअली फनी दिसत की बाबा कुत्रे उलयता काय किंवा गाय उलयता काय, पूण एक्चुअली इट इज ट्रू. हाजेर संशोधन किंवा अभ्यास जाल्लो आसा. म्हणटकच मनशाचे भाशे विशीं कांय खाशेलपणां आसा जी विच डिफर्स फ्रॉम मोनजातीची भास जी आसा पळय ती. बेसिकली आमी भास हो संस्कृतायेचो वांटो म्हणटात. म्हणजे कितें, ती शिकले बगर येना, ती शिकची पडटा. आमची भास जी आसा ती आमकां शिकून येता. पूण ऑन द कॉन्ट्ररी जर आमी पळयत जाल्यार मोनजातीक ती आपशीच येता, ती तांकां सैमाची देणगी आसता. कित्याक तर ल्हानपणा पासून तांकां ती शिकची पडना, ती तांकां जल्मजात ती भास येता. पूण मनशाचें तशें आसना. मनशाक एक एग्जाम्पल जर हाजेर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट बी जाल्लो आसा. जर एका भुरग्याक ल्हानपणा पासून एका कुडीन जर कोंडून दवरलें आनी एक ठरावीक काळा पर्यंत 13 वर्सां धरया फॉर एक्झाम्पल, जसो एक्सपेरिमेंट जाला त्या पद्दतीन हांव सांगता, 13 वर्सां मेरेन ताका जर एक कोंडून दवरलें एका कुडीन जाल्यार आफ्टर 13 इयर्स ताका उलोवपाक जमचें ना. मे बी जमतलें पूण तितलें ग्रास्पिंग लेवल आसची ना.
तसो एक ऑलरेडी रिसर्च जाल्लो आसा, तुम्ही फायंड आउट करू शकता मुद्दम गुगलाचे जिनी आणि सरनेम ताजे डब्ल्यू पासून सुरू जाता आमकां याद जायना. अशें ना की ताजेर मुद्दम एक्सपेरिमेंट केला तर ऑलरेडी कितें तरी एक केस जाल्ली तर तुम्ही खोलायेन तुम्ही फायंड आउट करू शकता. हाजे वयल्यान एक हे जाता, सिद्ध जाता की मनशाक भास आपशीच येना. ऑफकोर्स ती जल्मतना आमकां एक तो गुण आसता, भास शिकपाचो गुण आसता जल्मजात, पूण ती भास शिकले बगर येना. आमकां भास शिकपा खातीर समाज लागता, मनीस लागता सभोवती. म्हणटकच आमची भास जी आहा ती सांकेतीक म्हणटात, सैमीक म्हणिनात. आनी आमी जे उलयतात तातूंत नादांक आनी अर्थांक, नाद आनी जे अर्थ आसा तातूंत 1 to 1 कनेक्शन कांय मेळना. एक्झाम्पल जर पळयत जाल्यार एक अशें जर हांवें तुमकां चित्र दाखयलें, अशें जर प्रकार आसा हो फॉर्म, जाल्यार तुमी ताका कितें म्हणटले? असो पळया, असो फॉर्म अशें आसा, म्हणजे हांव चित्र काडूंक शकना न्ही. एक असो असो आसा, अशें आसा, एक कितें म्हणटले? असो सादारणपणान कितें म्हणटले हाका? कोणी तरी म्हणटा झाड. हिंदीन कोण ताका पेड म्हणटले किंवा ट्री म्हणटले इंग्लिशीन. पण म्हाका एक सांगूं येता तुमी की ह्या पर्टिक्युलर कॉन्सेप्टाक झाडच कित्याक म्हणटात किंवा ताका फूल कित्याक म्हणना, ताका फळ कित्याक म्हणना, हाची आमकां जाप भास विज्ञानाक मेळना. हांगा जो पळय फॉर्म आसा आनी ताजो अर्थ जो आमी घेता ट्री किंवा झाड म्हणून, ताचे भितर आमकां कांय 1 to 1 कनेक्शन मेळना. म्हणटकच हे जे कितें आसा नाद आनी अर्थ हातूंत भितर आमकां हें मेळना. आनी जर तुमी पळयात झाड जेन्ना आमी म्हणटा झ प्लस ताजी फोडणी जर करत जाल्यार झ प्लस आ प्लस ड, तातूंत आमकां कांय अर्थ आनी जे पळय जे नाद आसा तातूंत आमकां कांय कनेक्शन मेळना, म्हणून ते सांकेतीक नाते अशें म्हणटात. मनशाच्या भाशेक थळ काळ जो आसा तो लागता. म्हणजे कितें की हांगचो कोंकणी मनीस आनी मंगळूरचो कोंकणी मनीस जो आसा वेगळे तरेन उलयता, पूण मनजातीक तशें लागना. हांगचो कावळो सेम तरेन रडटा आनी अमेरिकेंतलोय कावळो सेम तरेन रडटा. ओके, सो काळी लागना. पयलीं कावळो जसो रडटालो आनी आतां जसो कावळो रडटा हातूंत कांय फरक ना, पूण मनशांक तशें लागता. पयलीं आमची भास थोडीशी वेगळी आशिल्ली, पोरणी कोंकणी जी ऊ स्वरान सोंपताली खुबशीं उतरां, हाडून करून. आतां तो ऊ स्वर गळ्ळा. सो अशे तरेन मनशाच्या भाशेंत थळ काळ लागता, व्याकरण लागता. अशे तरेन ही कांय खाशेलपण आसा मनशाच्या भाशेची. उपरांतचो विशय आसा तो भास विज्ञानाचो अर्विल्लो इतिहास. आता बेसिकली हेतून इन शॉर्ट सांगपाचें म्हळ्यार कंपॅरेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स येता, जाका तुलनात्मक वाङ्मय विद्या म्हणटा. जेन्ना तुलनात्मक वाङ्मय विद्या आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना मेन नांव आमच्या दोळ्या मुखार येता ते म्हणजे विलियम जोन्स. हो संशोधक जो आसा, अभ्यासक, ताणें इंडो युरोपियन ज्यो भासो आसा तांचो अभ्यास करपाक घेतिल्लो आनी वेगवेगळ्यो ज्यो ह्या एकच कुळांतल्यो भासो आसा, संस्कृत, लॅटीन आनी ग्रीक, हातूंत भितर ताका जेन्ना अभ्यास करतालो तेन्ना ताका साम्यपण दिसलें, सेम लिंग्विस्टीक फिचर्स दिसले. आनी तो एक पॉयंटार आयलो की बाबा देर इज रिलेशन बिटवीन ह्या पर्टिक्युलर ज्यो लँग्वेजीस आसात त्यो एका कुळांतल्यो. म्हणटकच हांगा ताणें हो वावराक हात घातलो आनी कंपॅरेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स म्हणटा आसतना ताजें नांव येता. हिस्टॉरिकल लिंग्विस्टिक्स म्हणटा तेन्ना आमकां कांय नांवां येता, देखीक रास, ग्रीम, बॉब, विनर अशें कितें तरी. आनी ही नांवां आय होप हांवें प्रोनावंस सारकी केलां आसतलीं. सो हातून हिस्टॉरिकल लिंग्विस्टिक्स म्हणटा आसतना बेसिकली भाशेची उदरगत कशी जाली, भास पयलीं कशी आशिल्ली, मागीर कितें जाली आनी आतां कशी आसा, उदरगत ती कशी जाली हें हिस्टॉरिकल लिंग्विस्टिक्सान येता. स्ट्रक्चरलिझम म्हणजे रचणुकी भास विज्ञान, हातून फेर्दिनांद सॉस्यूर हें नांव फुडें येता, जाका आमी फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स म्हणटात. जाणें तो मेन जो हांवें कॉन्सेप्ट सांगिल्लो तो फॉर्म आनी मिनींग जो आसा ते ताजे विशीं ताणें अभ्यास केला. आनी मागीर चॉम्स्की हें नांव येता, जाणें जेनरेटीव ग्रॅमर म्हणजे व्युत्पादक भास विज्ञान हाजेर अभ्यास केलो. भारतांत भास विज्ञानाची सुरवात खंय जाली किंवा खंयच्यान जाली तरी इन शॉर्ट सांगपाचें म्हळ्यार रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर हें नांव फुडें येता, जाणें 19व्या शेंकड्यान 19th सेंचुरीन ताणें कंपॅरेटिव्ह लिंग्विस्टिकाचो विचार केलो. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन. आनी मागीर डेक्कन कॉलेजीस तातूंत स्वतंत्र अशें अधिवेशन घडून येयलें. आनी उपरांत आमच्या डेक्कन कॉलेजीनच कोंकणी विभाग लिंग्विस्टिक्स विभाग जो आसा तो सुरू जालो आनी आजून तो आसा. आनी भारतांत जर तुमी पळयत जाल्यार खुबशे कडेन तुमकां लिंग्विस्टिक्साची डिग्री घेवपाक मेळटली. मुखेल अशीं नांवां आसात JNU, जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी, मागीर डेक्कन कॉलेज आमची, मुंबय युनिवर्सिटी आनी
मुंबय युनिव्हर्सिटी आणि BHU बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी. भास विज्ञानाचे मुखेल फाटे जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमकां मेन येता ते फोनॉलॉजी, मॉर्फॉलॉजी, सिंटॅक्स म्हणजे स्वनिम विचार, पद विचार, वाक्य विचार. पूण हे तीनय फाटे जे आसा ताजे विशीं तुमकां थोडोसो अभ्यास करचे पयलीं फोनेटिक्साचे म्हणजे नादशास्त्राचे गिन्यान आसप गरजेचें. तो ते मुळावें गिन्यान ना जाल्यार तुमी खंयच्या भाशेचे अभ्यास करूंक शकचे ना. सो फोनेटिक्स म्हणजे नादशास्त्र जे आसा ते बेसिकली खंयच्या भाशीक नादांचो अभ्यास जाता तो इन जनरल पर्टिक्युलर लँग्वेजीचो न्ही. आनी मनीस कसो उलयता, आमी जाता हांव जे कितें उलयता ते कशी उलयता, लंग्सांतल्यान म्हणजे फुफ्फुसांतल्यान ते हवा येता ती भायर सरता तेन्ना हे स्पीच सावंड्स कशे तयार जाता बेसिकली हाचे संदर्भात. आनी उलयता तेन्ना तोंडाचे खंयचे खंयचे पार्ट्स इन्वॉल्ड आसता हे सगळे. आनी हांव जे उलयता तेका बेसिकली ताजो जेन्ना अभ्यास जाता तेन्ना ताका उच्चारणीक नादविज्ञान म्हणटा, आर्टिक्युलेटरी फोनेटिक्स. मागीर हांव जे उलयता ते तुमच्या मेरेन कशें पावता, हे साऊंड वेव्स कशे ट्रॅव्हल जाता ते प्राट सॉफ्टवेरान आमकां दिश्टी पडटा. ते जे आसा ते अकुस्टीक फोनेटिक्स म्हणटा, जाका कोंकणीचें नांव प्रसरणीक नादविज्ञान. आनी तिसरे जे आसा ते तुमी कशे ते आयकता, तुमच्या मेरेन ते कशे पावता ताका श्रवणीक नादविज्ञान म्हणटा, इंग्लिशीन ऑडिटरी फोनेटिक्स. सो हे फोनेटिक्सान येता. आनी फोनॉलॉजीन कितें येता, फोनेटिक्सान आनी एक गोश्ट येता IPA इंटरनॅशनल फोनेटीक अल्फाबेट कॉमन स्क्रिप्ट जी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना लिंग्विस्टिक्स म्हणटा तेन्ना तुमकां IPA कळना जाल्यार लिंग्विस्टिक डिग्री घेवन कांयच फायदो ना. कित्याक आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाका कन्नड भास वाचूंक येना, पूण म्हाका जर IPA स्क्रिप्ट जर वाचपाक येता आसत जाल्यार आय कॅन रीड एनी लँग्वेज संवसारान आसा ती, रशियन पसून जर्मन पसून किंवा कन्नड, तमीळ कसलीय भास आसूं, म्हाका जर IPA स्क्रिप्ट कळटा आसत हांव खंयचीय संवसारांतली भास वाचूंक शकता. सो फोनॉलॉजी जेन्ना आमी म्हणटा स्वनिम विचार, एखाद्या भाशेचे जे पर्टिक्युलर स्पेसिफिक स्पीच साऊंड्स आसा तांचो अभ्यास आसा. एखाद्या भाशेन खंयचे खंयचे स्पीच साऊंड स्पेशल आसात तांचो अभ्यास हातून जाता. मॉर्फॉलॉजी घेवया. मॉर्फॉलॉजी म्हणजे पद विचार, जातूं भितर वर्ड लेवल काम आसता. इट इज अ सायंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड. सो उतरांचो हांगा बेसिकली अभ्यास जाता. आनी सिंटॅक्स म्हणजे वाक्य विचार, वाक्याच्या लेवलाचेर अभ्यास हांगा जाता, जातूं भितर वर्ड ऑर्डर म्हत्वाची आसा. आमची कोंकणी जर पळयत ती SOV सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, म्हणजे हांव आंबो खाता ही SOV. इंग्लिश जर पळयत जाल्यार ती SVO आय एम इटिंग मँगो. सो हातून आमचे वर्ड ऑर्डरी भितर फरक आसा. सो ह्या वर्ड ऑर्डरीचो विचार आमकां करचो पडटा वेन वी आर लर्निंग सिंटॅक्स. ओके, वाक्य विचार. आनी ताजे उपरांत मुखेल फाटे जे आसात म्हणून येता ते सायको लिंग्विस्टिक्स म्हणजे मानस भासविज्ञान, सोशो लिंग्विस्टिक्स समाज भासविज्ञान, हिस्टॉरिकल लिंग्विस्टिक्स. सायको लिंग्विस्टिक्साचे विशीं इन शॉर्ट सांगपाचें म्हळ्यार बेसिकली मानसशास्त्र आनी भासविज्ञान मेळून ते सायको लिंग्विस्टिक्स जाता. म्हणजे मनशाची ब्रेन जे आसा ताजे विशीं हांगा अभ्यास जाता. बेसिकली तुमकां खबर आसतलें तकलेचे दोन पार्ट्स आसता, लेफ्ट हेमिस्फियर आनी रायट हेमिस्फियर. लेफ्ट हेमिस्फियरा भितर आमची लँग्वेज स्टोर्ड आसता. ताका जर कितें जायत हांगा इंजरी जाल्यार रायट सायड ऑफ द बॉडी गेट पॅरलायज्ड. म्हणटकच ब्रेन रिलेटेड कितें कितें दुयेंसां आसा, अफेजिया, डिस्लेक्सिया, हे सगळे सायको लिंग्विस्टिक्सान येता. तुमी जर ते पिक्चर पळयलां आसत तारे जमीन पर, डिस्लेक्सिया त्या भुरग्याक आसता न्ही, ही सफरींग फ्रॉम लँग्वेज डिसऑर्डर. त्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा न्ही त्यो हातून येता रिलेटेड टू ब्रेन जे आसा ते. सोशल लिंग्विस्टिक्सान बेसिकली समाज आनी भास हाजे विशीं आसा. समाजा प्रमाणे भास कशी बदलता, प्रत्येक समाजांतलो एस्पेक्ट आसा, लिंग, मागीर म्हणजे जेंडर धरा, एज धरा, रिलीजन, त्या प्रमाणे भास कशी बदलता हे सगळे सोशल लिंग्विस्टिक्सान येता. म्हणजे जाणटो जसो उलयता तसो भुरगो उलोवचो ना, किंवा दादलो जसो उलयता तशी बायल उलोवची ना. सो अशा तरेन सोशल लिंग्विस्टिक्सान अभ्यास जाता. सो मेन हांव एक विशय घेता भाशीकूळ. सामकें इन शॉर्ट सांगपाचें म्हळ्यार जातूं भितर आमकां कळटा की कोंकणी खंय आसा. सो इंडो युरोपियन जे आसा तातूंत भितर आमची भास येता इंडो आर्य ह्या कुळान, आनी तिजोय विचार आमकां हांगा करचो पडटा. ह्या पुस्तकान बेसिकली सोंपयता आसतना एक्चुली खुबशे विशय आशिल्ले, वेळाचें बंधन आशिल्ल्या कारणान हांव ते सगळेच हांगा घेवंक शकना. पूण सोंपयतना हांव कांय मुखेल मुद्दे मुखार घेता.
ह्या पुस्तकान हे पुस्तक 1993 वर्सा आयिल्लें म्हणटकच ताजे उपरांत कितलीशीच फिल्ड्स मुखार आयली. कॉम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक्स तर आपले कॉग्नेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स. कॉम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक्स हे सगळे संगणका कडेन रिलेटेड आसा. जे मशीन ट्रान्सलेशन आसा किंवा स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच किंवा वर्ड रेकग्निशन, हालींच जे गुगल ट्रान्सलेशनान कोंकणीन आस्पाव जालो ते सगळे हातून येता. सो तुमकां जर कॉम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक्साचो सामको बरो बेज आसा जाल्यार तुमकां थंय काम मेळूंक शकता. सो जो तुम्ही पळयात गुगल ट्रान्सलेशनान जे अणकार जे जाता कोंकणीचो तो बरो तांणी वावर केला, पूण ऑथेंटीक आमकां मेळना न्ही ती वाक्यां, म्हणटकच ताजेर आनीक वावर जावपाची गरज आसा. तशेंच कॉग्नेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू ब्रेन. हो जो आसा थोडोसो इंटलेक्च्युअल लेवल मातसो कठीण वता, पण इच्छा जर आसत जाल्यार तो सोंपो फुडें येता. सो एडना वाज फेर्नांडीस जेणे जी लिंग्विस्टिक्सान काम करता ती हाजेर PhD करता ह्या पर्टिक्युलर फिल्डान कॉग्नेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स. सो ही दोन फिल्डां अपडेटेड आसात जी ह्या पुस्तकान खंय तरी येवंक ना, मे बी बिकॉज त्या काळार ती इतली नाशिल्ली पॉप्युलर. प्रॅग्मॅटिक्साचोय थोडोसो विशय येवपाक जाय हातून. आनी बेजिकली ह्या पुराय पुस्तकान विशय बरे तरेन हाताळ्यात. फक्त कितें आसा की ताजे उपरांत कांय माध्यमिसीचे लेख आयल्यात उश्णे वेव्हाराचे धरा किंवा पिजीन आनी क्रियोल, ते कंपायल करून फुडल्या आवृत्तीन जर प्रकाशकान घालत किंवा तिचे आनीक कांय जर लेख आसात ते कंपायल करून जर दुसरी आवृत्तीन जर ते घालून प्रकाशीत करीत जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां चड इन्फॉर्मेशन मेळटलें. एक बरे 2 पॉयंट्स म्हाका मुजरत सांगून दिसता ह्या पुस्तका विशीं की जे कडेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाय किंवा क्लॅरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन जाय थंय थंय माध्यमिसीन फुलां असो सिंबल घातला आनी त्याच पानार ताजी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा, जशें शणै गोंयबाब करताले. आनी दुसरे पॉयंट की महत्वाची वाचपिज्ञानातली उतरावळ तिणे लास्टाक अटॅच केला. आनी एकच पॉयंट सांगता, ह्या पर्टिक्युलर फिल्डान रिसर्च जावपाचो खूब गरज आसा आनी ताजे खातीर हो टेक्निकल बेज MA लिंग्विस्टिक्स डिग्री खूब गरजेची आसा. म्हणटकच तुमकां खबर आसतलें जितल्यो भासो आसा भायल्यो मराठी पासून धरा हिंदी खूब तांचेर अभ्यास जाल्लो आसा लिंग्विस्टीक नदरेन. आमच्या कोंकणीन जाल्लो ना. ज्यो आमच्यो बोलयो आसा 6-7 बोलयो म्हणजे गोंयच्यो जर आमी पळयत जाल्यार तांचेर अभ्यास जाल्लो ना, लिंग्विस्टीक नदरेन अभ्यास जाल्लो ना. म्हणटकच हे करपा खातीर तशी मनशां जाय. आनी तुमकां जर भाशे विशीं जर अशी एक क्युरियोसिटी आसा, भाशे विशीं सामकी इतलो प्रेम माया जर आसत जाल्यार तुमी निश्चितूच ह्या फिल्डाचो विचार करचो. आनी एकच पुस्तकाचें नांव घेता, जर तुमकां एक उमळशीक आसा ह्या फिल्डा विशीं जाल्यार हें पुस्तक तुमी मुजरत वाचचें, जे डेव्हिड क्रिस्टल हांचें आसा, जस्ट अ फेज आय एम गोईंग थ्रू माय लायफ इन लँग्वेज. सुंदर पुस्तक आसा, सोंपे भाशेन आसा, साद्या इंग्लीश भाशेन आसा. तुमी मुद्दाम वाचचें. आनी ह्या फिल्डा विशीं तुमकां कसलेय जर आनीक इन्फॉर्मेशन अदीक म्हायती जाय जाल्यार तुमी म्हाकाय विचारूं शकता. जितलें म्हाका कळटा तें हांव तुमकां सांगूंक शकतलें, किंवा जे आनी कोण जांणी लिंग्विस्टिक्स केला तांकां तुमी विचारूंक शकता. आनी एक पॉयंट जो हांव हांगा घेना जो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो आसा, जर आमचे कडेन वेळ आसा आनी माणें चर्चा करपाक तुमी तेन्ना विचारूंक शकता. करियर इन लिंग्विस्टिक्स म्हणजे MA लिंग्विस्टिक्सान डिग्री घेवन कितें करूं येता, जॉब वायज कितें स्कोप आसा हें मागीर हांव तुमकां सांगूंक शकता. आनी वता एकच सांगता, एक वाक्य जे म्हजें न्ही म्हज्या टिचरीचें, लिंग्विस्टिक्साक केन्ना मरण ना. देव बरें करूं. लिंग्विस्टिक्साक केन्ना मरण ना, पूण वेळ जो आसा ताज्या मुखार म्हजें कांयच चलचें ना, मरण ना अशें म्हणूं येता म्हजें. हांवें तुका 20 मिनटां दिलीं, 15 मिनटां दिवप हो कायदो आशिल्लो. कारण उदय सरान म्हटलां की जेन्ना म्हाका अर्देवर दिल्लें आसा आनी म्हाका कोणी सांगताली 10-15 मिनटांनी प्रस्तूत कर म्हणून, बिकॉज ऑफ देअर फॉल्ट इन ऑर्गनायझींग ऑर स्टार्टींग द प्रोग्राम लीड एक्सेट्रा, तेन्ना म्हजे भितरलो समीक्षक अभ्यासक जो आसा चावता. आनी ही परंपरा आसा. डॉक्टर बुडकुले सुद्दां तिजे कडच्यानूच ती स्फूर्त घेतली हांवें. ती सरळ सांगताली. कारण 2 म्हयने आपणें काम केलां आनी आतां तुमी जेन्ना अर्दे वराचेर तुमी म्हाजी 15 मिनटां धरता तेन्ना म्हजेर जाल्लो हो व्हडलो अन्याय. पूण हांवें निकिताचेर अन्याय करूं ना. ताका 15 मिनटां दिल्ली पलाशान आनी आमच्या आकाशान, हांवें ताका 20 मिनटां दिल्या, म्हणजे हांवें म्हजी 5 मिनटां उणी केल्ली आसा. हाचेर हांव भाश्य करचो ना, कारण भाश्य करून वचत जाल्यार वेळ पावचो ना. हांव जेन्ना खंयच्या तरेच्या सेमिनाराक वयता आनी पेपर प्रेजेंट करपाक वेळ मेळना म्हणटा वा वेळ मेळटा न्ही घेवया, तेन्ना अपेक्षा म्हजी कडच्यान म्हजी अशी आसता
की तो विषय जो आसा ताजेर परत बरोवन खंय तरी ते प्रसिद्ध करून हाडचे म्हणून निकिताक सुद्दां ती सुचोवणी दिता आनी हांव फुडें सरतां. भाष्य म्हणजे निमणे कडेन येतलें. फुडले सुवातेक हांव आमंत्रीत करतां रजत बाब हेगडे हाका. ताज्या उपरांत गौरांग बाब भांडये येतलो. तुम्ही न्हिदल्या काय ना ते पळोवपाक लागून म्हाका मातसो विनोद आसा. रजत तुजी तयारी कर, कारण रजताक एक वेगळे तरेची वेवस्था केल्या. जायना ते बरें आसा. रजतान बरें पावरपॉइंट प्रेझेंटेशन केल्लें आसा. हांवें ताका सांगिल्लें की तूं तें दाखय आनी ताजेर भाश्य कर. पूण आतां ताजीच इच्छा नासल्यार हांव आनी कितें करतलो. घोड्याक ते उदका मेरेन व्हरू शकता, ताजे मुखावयलें काम काम करूं शकना. आनी वळख जालें म्हणटून ताणें वेळ जो आसा तो 15 मिनटां थंय घेवची. आनी घागर में सागर, सागर में घागर मी, तशा पद्दतीन मांडपाचो प्रयत्न करचो. देव बरें करूं. सुरवात कर. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. ओपनिंग बॅट्समॅन येवन सामके ताबडतोब बॅटिंग करता तेन्ना मिडल ऑर्डर बॅट्समॅनाक मातशें सांबाळून खेळचें पडटा. सो म्हाका खबर आसा मातशें गेमूय घेवन वचपाक जाय आनी विशयूय तसोच पद्दतीन मांडपाक जाय. तर इश्टानो, म्हजो जो विशय आसा तो म्हणल्यार कोंकणी भाशा विज्ञान, भास विज्ञानाचो अभ्यास करपी एक रंगयाळो थेमो. विशया कडेन वचचे पयलीं थोडीशी फाटभूंय हांव हांगा दितां. जेन्ना आमी भास विज्ञान हें उतर म्हणटात तेन्ना ताची मूळ घडण वा मूळ ताची जर फोडणीशी केली जाल्यार भास आनी विज्ञान ही दोन उतरां आमकां सांपडटा. भास म्हणल्यार लँग्वेज, जाल्यार विज्ञान म्हणल्यार सायन्स. आतां ही दोन्ही उतरां जर मर्ज केली जाल्यार ताची सादी सोपी संकल्पना आमकां मेळटा की म्हणल्यार भाशेचो शास्त्रीय आनी विज्ञानीक नदरेंतल्यान केल्लो अभ्यास. इंग्लिशीन आमी हाका इट इज अ सायंटिफीक स्टडी ऑफ अ लँग्वेज अशें म्हणल्यार जाता. आता भास विज्ञान संवसारांतल्या जायत्या अभ्यासकांनी आनी जाणकारांनी भास विज्ञानाचो अभ्यास केला आनी आपापल्या पद्दतीन ताची व्याख्या आनी संकल्पना मांडपाचो प्रयत्न केला. हातूंत मुखेलपणान विलियम जोन्स, सोसूर, ब्लूमफिल्ड, चॉम्स्की अशे कितलेशेच पाश्चात्य अभ्यासक वा जाणकार असांची नांवां घेवपाक जाता. तशेंच आमी भारत आनी भास विज्ञान म्हणटा तेन्ना डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर, सुनीती कुमार चॅटर्जी सारखी नांवां आमकां नदरेक पडटात. आता भास विज्ञानाचें म्हत्व समजून शैक्षणीक पावंड्यार ताचो आस्पाव करपाचो हेतू बाळगून जायत्या विद्यापिठांनी आनी महाविद्यालयांनी भास विज्ञानाचो स्वतंत्र असो विभाग सुरू केलो. निकिता बायन हाचेर थोडेशें उलयलां म्हणून म्हजें काम थोडेशें सोंपें जालां. पूण हांव इयर मेन्शन करता की 1954 वर्सा डेक्कन महाविद्यालयांत भास विज्ञानाचो जो विभाग आसा तो सुरू जालो. आयज भारतांत साबार विद्यापिठांनी भास विज्ञानाचो अभ्यास जाता, ताचेर संशोधन जाता. तशेंच IIT सारकिल्या संस्थेन सुद्दां भास विज्ञानाचो वावर चलता, भास विज्ञानाचेर संशोधन चलता. गोंयच्या संदर्भात उलयलें जाल्यार 1985 वर्सा गोंय विद्यापिठाची स्थापना जाली आनी 1987 वर्सा गोंय विद्यापिठांत कोंकणी विभाग सुरू जालो. कोंकणी विभागांत सुरवेच्या काळात म्हणल्यार प्रोफेसरा कडेन उलोवन म्हाका ही गजाल कळ्ळी की सुरवेच्या काळात कोंकणी विभागांत कांय मुळावे पेपर कोंकणी आनी दुसरे जे हेर भाशेंतले थोडेशे पेपर आशिल्ले, कारण विभाग तेन्नाच सुरू जाल्लो. पूण उपरांत कोंकणीच्या मळार जशें जशें नवें संशोधन जायत रावलें, जसो जसो वावर मुखार वचत रावलो तशें तशें नवे पेपर विद्यार्थ्यां खातीर लागू जाले आनी असोच एक पेपर म्हणल्यार भास विज्ञानाचो. आतां जेन्ना भास विज्ञानाचो पेपर सुरू जालो तेन्ना पुस्तकां आशिल्लीं, इंग्लिशींतली आशिल्लीं, मराठींतली आशिल्लीं, मागीर हिंदींतली आशिल्लीं पुस्तकां आशिल्लीं. पूण संदर्भ ग्रंथ म्हणल्यार कोंकणींतल्यान संदर्भ ग्रंथ हे तयार जावचे, हे नवे पिळगे मेरेन पावचे हाचे खातीर कितलेशेच अभ्यासक सातत्यान वाव करताले आनी हातूंतल्यान कितलीशीच नवी पुस्तकां संदर्भ ग्रंथ जी आसा ती प्रकाशीत जाली. हातूंतलेच असेच एक संदर्भ ग्रंथ म्हणल्यार कोंकणी भाशा विज्ञान. तशेंच आमचे कडेन आतां जशें निकितान म्हणलां भासा भास आसा आनी उपरांत डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांची पुस्तकां आसा. पूण सुरवातेचो जेन्ना काळ आमी लक्षांत घेता तेन्ना कोंकणी भाशा विज्ञान हें पुस्तक आमकां नदरेक पडटा. तशेंच भासा भास हेंय पुस्तक आमकां नदरेक पडटा. कोंकणी भाशा विज्ञानाच्या संदर्भात उलयलो जाल्यार हें पुस्तक प्राध्यापक भालचंद गांवकार हांणी बरयलां. 1993 वर्सा मित्र प्रकाशन हांणी तें प्रकाशीत केलां. लेखकान डॉक्टर श्रीशंक फडके आनी डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत हांकां हें ओपलां. आतां ह्या पुस्तकांत अनेक आशयाचे आनी विशयाचे लेख आसा. काय हांव वळेरी मांडटा. नाद आनी भास, भास विज्ञानाची मुळावी संकल्पना,
कोंकणी भास आनी तिची घडण, प्रमाण भास, भासकुळा आनी कोंकणी भास, लिपी, अर्थबदल असे कितलेशेच लेख आमकां हे पुस्तक वाचतना नदरेक पडटात. आता कोंकणी भाषा विज्ञान आशय आनी विशय ह्या पुस्तकान आसा कितें हांव प्रत्येक लेखा प्रमाणे वचना, पूण दर लेखांची थोडीशी उक्ती वळख तुमकां करून दिता. खंयच्याय विशयाची सविस्तर म्हायती जर मांडटलो जाल्यार त्या विशयाची फाटभूंय दिवप खूब गरजेचें आसा. आनी जेन्ना आमी भास विज्ञान वा काव्यशास्त्र सारकिले पेपर घेतात वा विशय घेतात तेन्ना ताची फाटभूंय दिवप खूब गरजेचें आसता. समज खबरूच ना की उदक कितलें खोल आसा आनी तातूंत उडी मारली जाल्यार बुडटलें. सो ताजे खातीर ताची फाटभूंय दिवप, काय बेसिक टर्मिनॉलॉजी आसा ती क्लियर करप, हे सगळ्यो गजाली करच्यो पडटा. आनी लेखकान हांगा सुरवातेक ती गजाल केल्ली दिश्टी पडटा. सुरवातेक भास, नाद, अर्थ अशी जी उतरां आसात ती लेखकान स्पश्ट उतरांनी मांडल्या. ती कितें ती मांडल्या तशेंच ताची फोडणीशी केल्या आनी मुळावी संकल्पनाय स्पश्ट करून दिल्या. लेखकान सुरवेक उतराची जडण आनी घडण कशी जाता हाचेर देखी सयत उजवाड घाला. तशेंच उतराची उत्पत्ती आनी ताचो सामुहीक वापर कसो जाता हाचेरूय तांणी वाचप्यांक म्हायती दिला. आता वयलो विशय मांडना लेखकाचो स्वताचो जो विचार आसा तोच हांव हांगा कोट करता. लेखक म्हणटा, ध्वनीच्या चोम्या सावन तयार जावपी उतराक अमुकूच असो अर्थ आसना, पूण उपरांत खंयच्याय गजाली विशीं एकाद्रें उतर वापरलें म्हणटकीच कांय तेंपान तें उतर ते गजाली पुरतें मर्यादीत जाता. तें उतर चड लोक वापरूंक लागले म्हणटकीच ताका अर्थ लागू जाता. आता हाची जर देख दिली जाल्यार हांव एक देख दिता की 2019 वर्सा जर कोरोना हे उतर आमच्या कानार पडिल्लें जाल्यार कोरोना म्हणल्यार कितें हाचो अर्थूच आमकां खबर नासतलो. पूण 2020 संशोधकांनी अभ्यासकांनी कोरोना ह्या उतराक एक अर्थ फावो करून दिलो. तो म्हणल्यार एक दुयेसाचें नांव. पूण आतां जेन्ना आमी कोरोना म्हणटात तेन्ना आमकां कळटा की कोरोना म्हणल्यार आनी कितें न्ही तर एक दुयेसाचें नांव. हो अर्थ आमी आपणायला, हो अर्थ आमी स्विकार केला. आतां जर म्हाका विचारलें कोरोना म्हणल्यार कितें हांव सांगतलो दुयेस, आनी भायर कोणाकूय विचारलें कोरोना म्हणल्यार तोय हेच जाप दितलो. कारण हो अर्थ जो आसा तो आतां सामुहीक रितीन आमी आपणायला. तशेंच खंयचेय उतराक जेन्ना आमी नांव दिता वा खंयचें उतर ताका दिता तेन्ना कांय घटक आसता. हे लेखकान बरोवना, पूण जेन्ना हांवें हें पुस्तक वाचलें तेन्ना हांव हातूंत विचारान पडलो की उतराचें दर उतरा फाटल्यान कितें कशें घडलां आसतलें हें मातशें म्हाका एक सामकी क्युरियोसिटी शी जाली. म्हणून हांवें थोडोसो ताजेर वावरूय केलो की ताचो रंग, गुण, आकार, आवाज, स्वाद अशे कितलेशे घटक जे आसा ते आमी कन्सिडर करता जेन्ना आमी खंयच्या उतराक कितें म्हणटा तेन्ना. देखीक जांभळ जे आसा ते घडये ताचे रंग जांभळे रंग हाका धरून, लाटफळें जे आमी चपाती बी लाटतात ते म्हणल्यार लाटपा खातीर वापरिल्लें फळें अशे तरेन. म्हणल्यार एक बेसीक लँग्वेज गेम कशी आमच्यांनी घेवपाक जाता जेन्ना आमी फुडें जर टिचर जाले जाल्यार ती आमी घेवपाक जाता. तर अशे तरेचे कॉन्सेप्ट थोडेशे लेखकान हांगा मांडल्यात. लेखकान भाशेची जडण आनी घडण सांगतना भाशेचो अभ्यास करपाच्या रितींचेरूय खोलायेन चर्चा केल्या. देखीक इतिहासीक रीत, हिस्टॉरिकल मेथड, तुळात्मक रीत, कंपॅरेटिव्ह मेथड आनी वर्णनात्मक रीत हाचे विश्लेशण करून लेखकान युवा पिळगेक तशेंच युवा अभ्यासकांक हाचेर प्रत्यक्ष वाव आनी उपयोजन करपाची एक संद दिल्या. म्हणल्यार ह्या पुस्तकान हाचेर थियोरेटिकल नॉलेज आसा, बट ह्या थियोरेटिकल नॉलेजाचो आमी प्रत्यक्ष वापर कशे करतले हे नव्या अभ्यासकांनी घेवपाचे. हाचे खातीर लेखकान हातूंत खूब स्कोप दिलो अशें म्हाका दिसता. आतां भाशेचें म्हत्व, भास विज्ञानाची मुळावी संकल्पना मांडटना लेखकाची संशोधनात्मक वृत्ती वाचप्यांक स्पश्ट जाता. आनी ह्या पुस्तका भितर आमकां शास्त्रीय आनी विज्ञानीक अभ्यास मांडिल्लो दिश्टी पडटा. तशेंच स्वर आनी व्यंजनांची घडण, उच्चार कशे जातात, उच्चार कशे आमी करतात म्हणल्यार दांताचो वापर करून वा ओठाचो वापर करून जे जे उच्चार जातात ताचे थोडेशें वर्गीकरण करून ताची थोडीशी म्हायती लेखकान ह्या पुस्तकान शास्त्रीय रितीन मांडल्या. तशेंच अल्पप्राण, महाप्राण, अर्धस्वर अशी कितल्योश्योच बारीक सारीकच्यो संकल्पना आसा ज्यो भासविज्ञानाचो अभ्यास करतना आमकां फुडें जाय पडटा हाचेरूय लेखकान थोडेशें वर्णन केलें. आतां भासविज्ञानाची मुळावी संकल्पना मांडली, पूण कोंकणी भाशे कडेन जर ताजो जर तें एकठांय हाडलें ना कोंकणी भास आनी भासविज्ञान जाल्यार म्हाका दिसता हो अभ्यास खंय तरी अपूर्ण उरतलो. म्हणून हें पुस्तक जेन्ना तुमी सुरवातेक वाचता तुमकां भासविज्ञानाचेरूच खुबश्यो गजाली मेळटल्यो, पूण निमणे कडेन जशें तुमी पावतात तशें तुमकां कोंकणी भाशे कडेन हाचो खंय तरी संबंद जोडिल्लो दिश्टी पडटलो. कोंकणी भास आनी ताचो संदर्भ खंय तरी दिश्टी पडटलो.
कोंकणी भास आनी तिची घडण सांगतना भास विज्ञानीक नदरेंतल्यान कोंकणी भाशेचो एकंदर इतिहास लेखकान अभ्यासकांच्या नदरे सामकार दवरला. म्हणल्यार ह्या संदर्भात खुबशे गैरसमजूय आसा. म्हणजे कोंकणी भाशेची घडण कशी जाली, कशी ती वयर सरली, हाचे खूब गैरसमज आसा. पण हातूंत लेखकान भासकुळां धरून कोंकणी भास कशी आयल्या हाचेर उजवाड घाला, जातूंतल्यान कोंकणी भाशेची पाळां मुळां सोदपाक आमकां खूब सोंपें पडटा. आतां इतिहासीक कारणांक लागून कोंकणीचेर अनेक हेर भासांचो प्रभाव पडलो. हातूंत कन्नड, अरबी, पुर्तुगेज, इंग्लीश अशी कितलीशींच उतरां आमकां मेळटा. कन्नड म्हणल्यार कारण गोंयांत सुरवातेक आमकां पाश्चात्य म्हणल्यार हेर राजवटी खूब राज केल्ल्यो दिश्टी पडटा, घडये ताका लागून कन्नड भाशेचो खूब प्रभाव पडला अशें. तशेंच अरबी म्हणल्यार व्यापारा खातीर कितलेशेच लोकांचे हांगा येवप जालें, तातूंतल्यान घडये अरबी भास हांगा आयली. पुर्तुगेजांचे जशें आमकां खबरूच आसा हांगा पुर्तुगेजांचें राज्य आशिल्लें म्हणून कितलीशींच उतरां पुर्तुगेज भाशेंतलीं आमकां कोंकणींतल्यान मेळटा. इतिहासीक कितलीशींच कारणां आसा. इंग्लीश 2000 उपरांत जर आमी पळयत, 2000 उपरांतची पिळगी जर आमी पळयत जाल्यार इंग्लीश भाशेचो खूब मोठो प्रमाण आमकां आमच्या युवा पिळगेचेर जाल्लो दिश्टी पडटा. म्हणल्यार हाचें सोंपेशें उदाहरण घेवया. फेसबूक, व्हॉट्सएप आमी दिसपट्टे जिणेन वापर करतात, पूण ही उतरां कशी आयली? कारण ही उतरां आमी दिसपट्टे जिणेन आयकता, खंयच्या तरी आमच्या कानार पडल्या, आमी तो आपणायला आनी त्या गजालींचो आमी प्रत्यक्ष वापरूय करता म्हणून जावं. म्हणून लेखकान हाचेरूय थोडेशें हाचेर उजवाड घाल्ले दिश्टी पडटा. भासकुळाचेर जशें हांवें सांगलां, भासकुळाचेरूय लेखकान हांव बरयलां कोंकणी भाशेच्या उत्पत्तीच्या संदर्भात. हाचेर म्हाका दिसता गौरांग चड बरे पद्दतीन तुमकां सांगतलो, कारण चोपडेकर सराच्या पुस्तकांत हाचो खूब सविस्तर अशी म्हायती आसा. तशेंच लिपीचो इतिहास. लिपी म्हणल्यार कितें? मनीस लिपीचो वापर कसो करपाक लागलो. सुरवातेक कसली लिपी आशिल्ली? चित्रलिपी, मागीर अक्षर लिपी, ज्यो कितल्योश्यो लिपी आसा ताचे बद्दल लेखकान सांगला. तशेंच भारतांतल्यो ऐतिहासीक लिपयो हाचेरूय थोडेशें लेखकान बरयलां. कोंकणीची कालीक वेगळेपण दाखोवन हो म्हणल्यार कोंकणीची कालीक वेगळेपण हो गूण जो आसा तो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो आसा. कारण सुरवातेक कोंकणी कशी बरयताले, मागीर कशी कोंकणी जाली, मागीर शणै बाबाच्या वेळार कोंकणी कशी आशिल्ली, मागीर जेन्ना आमी आधुनीक साहित्य म्हणटा बाबा किंवा बोरकार, मनोहरराय सरदेसाय वा चंद्रकांत केणी हांच्यो कथा, ह्या वेळार कोंकणी भास कशी आशिल्ली, मागीर पयलीं म्हणल्यार रामायण महाभारतांतली भास म्हणया, तातूंतले बारीक बारीक पॅरेग्राफ्स वा बारीक बारीक वळी घेवन लेखकान कोंकणीचे कालीक वेगळेपण दाखोवपाचो एक प्रयत्न केला. हातूंतल्यान कितें जाता की जो आमी अभ्यास केला सुरवाते पासून, सुरवातेक आमी भास म्हणल्यार कितें शिकले, भाशेची खाशेलपणां शिकले, कोंकणी भाशे कडेन ताचो संबंध आमी जोडलो. आतां कोंकणीचो प्रवास कसो जालो हाचेर आमकां अभ्यास करपाक खूब स्कोप मेळटा. तशेंच इतिहासीक कोंकणी ग्रंथांतले कांय नमुने, जशें हांवें सांगलें की थोडेशे एग्जाम्पल्सूय लेखकान हांगा घेतल्या, कांय नमुने तांणी बरयल्या. आतां म्हाका दिसता ते गागर बसागर इल्लेशें जावपाक लागलें, कांय ना. पण आतां प्रस्तूत पुस्तकाची थोडीशी खाशेलपणां सांगता. म्हणल्यार कितें जी म्हाका अभ्यासतना मेळ्ळी ती पयली म्हणल्यार कोंकणी भास विज्ञानाचो अभ्यास करपी हो एक म्हत्वाचो संदर्भ ग्रंथ आसा अशें म्हणल्यार जाता. जेन्ना भास विज्ञानाचो आमी अभ्यास करता तेन्ना संदर्भ ग्रंथ जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना म्हाका दिसता भासा हे सगळ्यात पयलें पुस्तक आमच्या तकलेन येता आयज. मागीर आमच्या मुखार येता ते कोंकणी भाशा विज्ञान, मागीर आमच्या मुखार येता ते समाज भास विज्ञान, अशी थोडीशी पुस्तकांची वळेरी आमच्या मनान येता. म्हणून म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो संदर्भ ग्रंथ आसा. जर भास विज्ञानाची जर तुमकां बेसिक्साच्यान सुरवात करपाक जाय, शिकपाक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता हें पुस्तक योग्य आसतलें. सादी आनी सोपी भास ह्या पुस्तकान लेखकान सादी आनी सोपी भास वापरल्या. आतां सादी आनी सोपी भास म्हणटना कांय उतरां अशीं आसा जी क्लिश्ट आसा, थोडी टर्मिनॉलॉजी क्लिश्ट आसा. आतां जशें निकिता मुदर म्हणलें की भासान तुका टळ टिपो मेळटा, म्हणजे सकयल ताचो अर्थ मेळटा. ह्या पुस्तकान तशें ना. ह्या पुस्तकान म्हाका दिसता तो एक खंय तरी दोश आसा. कारण जर टळ टिपो आसलो जाल्यार तो विशय बरे तरेन समजता. हो एक दोश म्हाका सांपडलो ह्या पुस्तकान. देखी सयत स्पश्टीकरण, खंयचेंय विधान करता तेन्ना ताचेर देखी सयत लेखकान उजवाड घाला. हातूंतल्यान तो विशय समजुपाक खूब सोंपें पडटा. आनी निमणो जो गुण जो आसा तो म्हणल्यार नवे भास विज्ञानीक अभ्यासकांक वा संशोधन जे करतात तांकां मुळावें गिन्यान घालपा खातीरचे जे पाळां मुळां लागता वा जी बियां लागतात तें हें पुस्तक खंय तरी आमच्या मुखार घेवन येता. तुमी सगळ्यांनी हें पुस्तक मुजरत वाचचें आनी तुमचेय विचार तुमी मांडचे अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. तुकाय बी देव बरें करूं. वेळ उणो जायत चलिल्लो आसा म्हणून हांव कांय उलयना. सरळ गौरांग
भांडये हांकां आमंत्रीत करता की ताणें आपलो विशय मांडचो. आतांच रजता फिलर म्हणून उलयता तो वचून उलयता म्हणसर रजताक 15 मिनटां दिल्ली, 2 मिनटां हांवें म्हजें दिल्लीं आसा, म्हणजे म्हाजी 7 मिनटां उणी जाल्लीं आसा. आनी गौरंगाचो विशय जावन आसा. आरंभ करा. हॅलो, नमस्कार. कोंकणी वाचन विश्व आणि गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आणि साहित्य महाशालेच्या या आयच्या परिसंवादात सगळे येवकार. आज म्हाका हांगासर डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांणी बरयल्लें समाज भासविज्ञान भाशीक अध्ययनाचे आलविल्ले शास्त्र या पुस्तकाचेर उलोवपाची संद मेळ्ळा. देखून म्हजे परीन हांव ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाचो यत्न करतां. सरळ हांवें ह्या विशयाक माथाळो दिल्लो आसा तो समाज भास विज्ञानीक अभ्यास शाखेचो केल्लो एक यशस्वी आनी संशोधन प्रयत्न. कोंकणीत आज शिक्षणीक साहित्य बेस बऱ्या प्रमाणात येवपाक लागला. शास्त्रीय जर भाशेचो विकास जातलो जाल्यार हे खूप महत्वाचे आसा आनी हातूंत मुखेल प्रमाणात आनी चडांत चड अभ्यासाची गरज आसा ती म्हळ्यार भासविज्ञान. भाशेच्या संरचनात्मक घटकांचो, भाशीक प्रक्रियेचो, भाशीक आयामांचो आनी तशेंच भाशेच्या व्यापकतायेचो सखोल आनी शास्त्रीय अभ्यास जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ते भासविज्ञानांत जावन आसता. देखून या भाशीक अध्ययनाच्या प्रक्रियेत भाशेक संबंधात आशिल्ल्या साबार आयामांची निस्तारावणी करता आसतना डॉक्टर हनुमंत चोपडेकारांनी समाज भासविज्ञान भाशीक अध्ययनाचे आलविल्ले शास्त्र या कृतींतल्यान आमकां ही कोंकणीच्या मळार आसा ही महत्वाची भर घाल्ली आसा. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवे खातीर गोंय विद्यापीठांत सादर केल्ल्या सोद प्रबंधात या शाखेक केंद्रस्थानार दवरून तांणी हो अभ्यास केल्लो आसता. तांचें हें पुस्तक 2020 वर्सा गोवा कोंकणी अकादमी आयोजीत केल्ल्या 19व्या युवा साहित्य संमेलना वेळार उजवाडा आयिल्लें आसा. इश्टांनो, समाज भासविज्ञान ह्या विशयाचो शास्त्रीय पद्दतीन अभ्यास करता आसतना लेखकान ह्या पुस्तकांत भाशीक शास्त्रांची बेसबरी वळख उरयल्ली आसा. भाशेची संकल्पना ते भाशेची भोवसातली सुवात मेरेनचो जो ताचो संशोधनात्मक यत्न आसा तो आमकां ह्या पुस्तकांत दिश्टी पडटा. समाज आनी भाशेमदले परस्पर संबंध तशेंच भास ही सामाजिक व्यवहाराचे केंद्रस्थान जाल्ल्यान भाशेच्या उदरगतीत समाजाचो जितलो वांटो आसा तो आमकां ह्या पुस्तकांत दिश्टी पडटा. समाजाच्या कसल्याय गजालीचेर जेन्ना प्रस्न उप्रासता तेन्ना नकळत भाशेक वेळ येता. देखून भास ही सामाजिक वेवस्था जाल्ल्यान सामाजिक पावंड्यार तिचो कशे तरेन विज्ञानीक अभ्यास करूं येता हें आमकां ह्या पुस्तकांतल्यान दिश्टी पडटा. ह्या पुस्तकाचेर उलयता आसतना हांव सुरवातीक भाशीक प्रक्रियेची एक फाटभूंय दिवन आनी उपरांत ह्या पुस्तकांत दिल्ल्या लेखकान 8 प्रकरणांची थोडी भोव वळख करयतलो आनी 21व्या शेंकड्यांतले भास विज्ञानाचेर आदारिल्लें ह्या महत्वाच्या पुस्तकाक न्याय दिवपाचो यत्न करता. संवसारांत मनशाक एकामेका कडेन व्यक्त जावपाक एका विशिष्ट माध्यमाची गरज आशिल्ली. हाका लागून मनीस उतरां पुजांक लागलो, ती एकठांय हाडूंक लागलो, तांची मांडणी करून तितल्याच तर्कशुद्धतायेन आमची भास तयार जाली. मुळात ही एक सैमीक प्रक्रिया जाल्ल्यान मनीस सांकेतीक अर्थावरवीं भास समजून घेता, तिचे विसंकेतीकरण जाता आनी एके प्रमाणात भाशीक प्रक्रिया पुराय जाता. देखून भास ही मनशाचें अस्तित्व म्हणलें जाल्यार अतिताय जावची ना. मुळात भाशेचो जल्म मनशां मदल्या परस्पर संबंधाचो गाभो बांदपा पासत जाल्लो आसा. संवसारांत कितल्योश्योच भासो आसात पूण भाशेचो संकल्प आनी भाशेची रीत जी आसा ती प्रत्येकाक समान आसा. देखून भाशे वरवीं आपलें अस्तित्व सिद्ध करपाक कितल्याश्याच देशांक राज्यांक काळान काळ वाट पळोवची पडल्या. कोंकणीच्या बाबतीत विचार करचो जालो जाल्यार 10व्या शेंकड्या सावन आयज मेरेन मेळिल्ल्या पुराव्या वेल्यान कोंकणी ही खंयच्याच भाशेची बोली न्हय जाल्यार ती एक स्वतंत्र आनी समर्थ भास म्हणून आवाळपाक आयिल्ली आसा. श्रवण बेळगोळच्या शिलालेखा वरवीं कोंकणीचो पयलो लिखीत पुरावो जरी आमकां फावो जालो आसलो तरी मौखीक स्वरुपांत कोंकणी केन्नाच्यान गोंयटाली हाचो आमचे कडेन पुरावो ना. कोंकण किनारपट्टेर वसलेली गोंयची कोंकणी भास पूण भाशे भितर कितल्याशाच हेर भासांनी आपले बीर रोवपाचो यत्न केल्लो आसा. जशें रजतान सांगलें की कितल्योश्योच राजवटी देखीक बोजार, शिलार, कदंब, आदिलशाह, पुर्तुगेज हांच्या राजवटी जाल्या गोंय कितल्याशेच शेकांचे काळ उरले पूण कोंकणी भाशेचे जे उतरावळ आसा, भाशेचें अस्तित्व आसा तें तिगून उरलें. ह्या भाशेचे घटकांत सगळ्यांत महत्वाचो केंद्रबिंदू म्हळ्यार समाज. भास ही समाजांतूच फुलता, समाजांतूच फळटा आनी समाजांतूच केळटा. देखून सामाजीक पावंड्यार भाशेमदल्या सुप्त गजालींचो आनी एकंदर भासविज्ञानीक नदरेन जर आमी समाज आनी भासांचो अभ्यास करतले जाल्यार आमकां डॉक्टर हनुमंत चोपडेकारांच्या ह्या पुस्तकांत वाचचें पडटलें. ह्या पुस्तकांतल्या दर एका भागाची वळख करून दितना हांवें प्रत्येक जे 8 प्रकरणां आसा त्या प्रत्येक 8 प्रकरणांनी जे कितें आयलां, जे महत्वाचे मुद्दे आयला तांचेर भर घाल्ली आसा. सुरवातीक लेखकान भास
भाषेची संकल्पना, भाषेची व्याख्या आणि भाषेचे वर्गीकरण करता आसतना सगळ्या संकल्पनांचो एक शिस्तवार अभ्यास मानिल्लो आसा. मनीस आणि मोनजातीच्या भाशेविशींच्यो संशोधन देखी दिवन समाजीकरणाच्या प्रक्रियेत भास कितली प्रगल्भ आसता हे लेखकान आमकां पटोवन दिवपाचो यत्न केला. भास समजून घेता आसतना शब्द संकेतांतल्यान अर्थ संकेतापर्यंत पावपाची प्रक्रिया हांगासर लेखकान मानिल्ली आसा. लेखकान भास ही एक सामाजिक, सांकेतीक, सांस्कृतिक आणि व्यवहारिक व्यवस्था मानून तिचे विश्लेषण केल्लें आसा. तशेंच भाशीक संज्ञापन जाका आमी लँग्वेज कम्युनिकेशन हे म्हणटात, हातून जे महत्वाचे टप्पे आसा देखीक संकेतीकरण, उपरांत ध्वनी निर्मितींतल्यान ध्वनी ग्रहणांतल्यान विसंकेतीकरण असे जे टप्पे आसा भाशे भितर आमी उलयतना जे आसा ते टप्पे मांडून खूब शिस्तवार पद्दतीन हे सगळे आमच्या लेखकान मांडलेले आसा. भाशीक वर्गीकरण करता आसतना भाशेक सैमीक भास, संपर्क भास, कृत्रीम भास अशा गटांनी आसपावले आणि समाज भासविज्ञानिक शाखेत पिज्जी, क्रियोल सारखे महत्वाचे जे विषय आसा ते खूप अर्थपूर्ण रितीन मांडून आणि खासा देखी सयत हो खूप महत्वाचो आसा. कारण जेन्ना देखी दिता तेन्ना खंय ना तो विशयाक खूप सुटपण येता. देखून देखी सयत हांगासर मांडिल्ल्या कारणान तो विशय खूप प्रभावी जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. दुसऱ्या भागात लेखकान भासाभ्यासाची परंपरा जशी हांगासर हे पुस्तक जावन आसा तें भाशीक अध्ययन जे आर्विल्लें शास्त्र, देखून जे पुर्विल्लें शास्त्र आसा देखून एक आमचे पाणिनी, हेमचंद्र हांच्या काळार जो व्याकरणीक दृष्टिकोनांतल्यान वा भासविज्ञानीक कारणांतल्यान वाङ्मय जाका आमी म्हणटा, फिलॉलॉजी जाका म्हणटा, त्या दृष्टिकोनांतल्यान जो अभ्यास जातालो तो हांगासर लेखकान मांडिल्लो आसा. भाशेचें व्याकरण, उच्चारशास्त्र आणि भासाभ्यासाच्या परंपरेत मेळपी साबार घटक आणि खासा भारतीय आणि संवसारीक पावण्यार जाल्ले हे नियाळ जे आसा ते लेखकान हांगासर मांडिल्ले आसा. तिसऱ्या भागात लेखकान भासविज्ञान जो या पुस्तकाचो महत्वाचो घटक आसा या भागात वाक्य विचार दिला, पद विचार, स्वनेम विचार हांचे स्पष्टीकरण दिला. त्या भायर संवसारीक मळार अभ्यासकांनी मांडिल्ल्यो तरेकवार पद्दती जश्यो वर्णनात्मक उणिया, संरचनात्मक, व्युत्पादक, उपयोजित आणि हेर ज्यो अंतर्विद्या क्षेत्रीय अभ्यासाच्यो पद्दती आसा त्यो मांडिल्ल्यो आसा. आणि देखून भासविज्ञान ही कितली व्यापक संकल्पना आणि तातूंतल्या हेर ज्यो उपयोजित शास्त्रां आसा तांच्यो देखी दिवन कितलो बऱ्या दृष्टिकोनांतल्यान एक महत्वाचो भाग लेखकान हांगासर मांडिल्लो आसा. आणि मुखार जे भाग आसा देखीक मुखार जे 6 भाग आसात, 6-7 भाग आसात, तातूंत लेखकान समाज भासविज्ञान, सोशल लिंग्विस्टिक्स जो म्हणटा तो विषय केंद्रस्थानार दवरून त्या संकल्पनेंतल्यान कोंकणी भाशेचो अभ्यास केल्लो आसा. आता काळाक धरून जर आमी समाज भासविज्ञानाची वळख लेखक हांगासर घडयतना दिश्टी पडटा. समाज आणि भाशेच्या नात्यांचो अभ्यास करपी भासविज्ञानीक नदरेक आमी समाज भासविज्ञान अशें म्हणटात. देखून ह्या दोन्ही घटकांच्या नातेसंबंधाचो अभ्यास करतना आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. समाज भासविज्ञानाची अभ्यासाची जी व्याप्ती आसा ती स्पश्ट करपा पासून लेखकान जायत्या मुद्द्यांचें विश्लेशण केल्लें आसा. तशेंच अभ्यासकाची कितलीशीच खाशेलपणां दिवन एक व्यापक आव्हान जो आसा तो हांगासर मांडिल्लो आसा. आकलन म्हणया, अध्ययन आणि अध्यापन हांचेर महत्वाची भर लेखकान ह्या प्रकरणात दिल्ली आसा. जेन्ना समाज हो घटक भाशेच्या संपर्कात येता तेव्हा जेन्ना समाज आणि भास हांचे नातें येता तेन्ना भास ही त्या परस्पर घटकाचे एक नवे नाते तयार करते. म्हणजे म्हणतात की समाज जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना समाजातले साबार घटक येतात. देखीक जेन्ना आमी भास म्हणटा तेन्ना तो प्रत्येक घटक जो आसा तो समाजाच्या घटकाकडे भाशेकडे संपर्कात येता. देखून फुडल्या भागात जेन्ना लेखक बरयता तेन्ना लेखकान भास, समाज, संस्कृताय हांचे कडेन भाशेचो संबंध आसा तो मांडिल्लो आसा. तशेंच भास, बोली आणि लिपी ह्यो 3 महत्वाच्यो संकल्पना आसात. खूप जाणांक त्रास जाता की भास म्हणजे कितें, लिपी म्हणजे कितें, बोली म्हणजे कितें. ह्यो 3 संकल्पनांचे शिस्तवार अभ्यास जो आसा तो लेखकान हांगासर मांडिल्लो आसा. आता आमी जर परिवर्तनाचे म्हणटा तेन्ना जर परिवर्तन हो संवसाराचो आमी नेम म्हणटा जाल्यार भाशेंत तितल्याच प्रमाणात परिवर्तन जाता आनी तें साहजीक आसता. आणि हे परिवर्तन साबार कारणांक लागून जावंक शकता. देखीक काळा प्रमाण भाशीक नियोजनाचे मुद्दे जे आसा ते हांगासर लेखकान स्पश्ट केल्ले आसा. उपरांत 6वो वाटो जो आसा तो लेखकान खूप महत्वाचो हांगासर वापरला तो म्हणल्यार भाशा द्वित्व अर्थात डायग्लॉसिया, जो समाज भासविज्ञान शाखेचो एक महत्वाचो घटक जावन आसा. फर्ग्युसन हांणी 1959 वर्सा मांडिल्ल्या डायग्लॉसिया ह्या संकल्पनेंतल्यान समाज भासविज्ञानाक खूप मोलादीक वांटो आसा. 2 समाजामदली वा 2 गटांमदली भाशीक संबंधाचे नाते जे आसा ती दाखोवपी संकल्पना आसा. खासा बोलयां भितर मदीं जाल्ल्या अवस्थांचेर भाशा अस्तित्वांत येता. डायग्लॉसिया उप्रासपाची कारणांय हांगासर लेखकान स्पश्ट केल्ली आसा.
त्या भायर भारतीय भासांच्या आणि खासा कोंकणी मराठी भाषिक वादाच्या संदर्भात भाषाद्वित्वाच्या संदर्भात असं लेखकान दिले आसा. देखून निमणे कडेन लेखकान कोंकणी मराठी वादांक सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, शिक्षणीक आणि हेर सगळी जी मनां आसा ती भाषाद्वित्वान प्रभावित जाल्ली आसा अशें म्हणलेलें आसा. मुखेल म्हळ्यार ही संकल्पना फक्त भोवतणच्या भासापुरती उरना जाल्यार ती एक संवसारीक प्रक्रिया जावन आसा. देखून पुराय संवसारीक पावंड्यार जो आसा तो ह्या शाखेचो आमकां अभ्यास पळोवपाक मेळटा. 7व्या वाट्यान लेखकान सामाजीक पावंड्यार भाशेचे प्रश्न, भाशेक धरून जाल्ली सामाजीक स्थित्यंतरां स्पश्ट केल्लीं आसा. आवय भास, सांस्कृतिक भास हांचे मदलो फरक स्पश्ट करून आवय भाशेची सुवात निश्चित करपाचो यत्न केल्लो आसा. जेन्ना जेन्ना भाशेचेर प्रश्न उप्रासता तेन्ना समाज भासविज्ञानीक कारणां आणि तांच्या तर्कांच्या आदारान हे प्रश्न सुटावे जातात. भाशेचो प्रश्न खंय ना असो ना, पूण तो प्रश्न सुटावो करपाक जे मार्ग आसा, ज्यो शाखा आसा त्या अंतर्गत जे ते कितें येता तें हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. भारतांत लेगीत भाशीक वाद, भाशीक संघर्ष म्हणुया, भाशीक चळवळी ज्यो आसा त्यो व्हडा प्रमाणात घडून आयल्या. ह्या सगळ्या गजाली वरवीं जर वयर दिल्ल्या मुद्द्याचेर तळाक वचपाचो यत्न लेखकान केल्लो आसा. हांगासर कोंकणीच्या संघर्शाचेर आनी तातूंतल्यान फळाक आयिल्ल्या कोंकणी भाशेच्या म्हत्वाच्या घडणुकांचेर लेखकान हांगासर उजवाड घाल्लो आसा. ह्या संशोधनपर पुस्तकांतलो निमाणो भाग जो आसा जो आमी ह्या विशयाचो सारगर्भ भाग म्हणचे पडटले, कारण ज्या विशयाक धरून लेखकान आपली डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी सबमीट केल्ली आसा ताका धरून हो खूप महत्वाचो भाग जो आसा, कारण ह्या भागांत तांणी तांच्या वावराच्या सिटीच्या कडेन पावपाचो हें प्रकरण खूप महत्वाचें आसा. ह्या भागांत तांणी लेखकान कोंकणी भाशेच्या इतिहासीक आनी भौगोलीक स्थित्यंतरांचेर भाश्य केल्लें आसा. इंडो आर्यन भासकुळां कोंकणीच्या सुवातीचेर मानववंशशास्त्रीय नदरेंतल्यान भासाभास हांगासर लेखकान केल्ली आसा. उपरांत कोंकणी भाशीक संस्कृतायेचो उगम आनी विकास हांगासर स्पश्ट जाल्लो आसा. इसवी सन 800 ते 1992 जेन्ना कोंकणी 8व्या परिशिश्टांत पावली तो मेरेन तो कोंकणीच्या जितली स्थित्यंतरां आसा त्या सगळ्यांचो प्रवास जो आसा तो लेखकान हांगासर मांडिल्लो आसा. ह्या भागाच्या निमणे कडेन लेखकान कोंकणी भाशीक संस्कृतायेची समाज भासविज्ञानीक मोलावणी करता आसतना कोंकणी भाशीक चळवळी जायते हावेस लेखकान मांडिल्ले आसा. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणल्यार कोंकणी चळवळ ही गोंयवादी उरनासतना ती प्रांतीक चळवळ जावची हो हांगासर लेखकान आपलें मत मांडिल्लें आसा. त्या पुस्तकाच्या निमणे कडेन लेखकान भासविज्ञानीक आनी समाज भासविज्ञानीक जी उतरावळ आसा ती जोडिल्ली आसा आनी ही उतरावळ अभ्यासाच्या मळार खूब मोलादीक ठरता. आता पुस्तकांतली एकंदर महत्वाची निरीक्षणां जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की लेखकान ह्या पुस्तकांत खूब पूरक भाशेचो वापर केल्लो आसा. तपट्यांचो आदार दिवन देखीक जी भाशीक स्थित्यंतरां म्हणुया वा जे आयाम दाखोवपाक लेखकान तपट्यांचो वापर केला ताका लागून पुस्तक खूब प्रभावीपणान मुखार आयिल्लें आसा. आणि सगळ्यात महत्वाचे जर म्हणपाचें जालें जाल्यार संदर्भ. लेखकान प्रत्येक प्रकरणा फाटल्यान जे संदर्भ दिले तातूंतल्यान लेखकाचो अभ्यास आनी विशया कडेन लेखकाची जी समरसताय आसा ती आमकां दिसून येता. पुस्तकाची शैलींतल्यान आमकां एक कळटा की खंयचोय विशय खूब साद्या पद्दतीन आनी सोंप्या पद्दतीन दुसऱ्या मेरेन कसो पावोवचो हो ह्या पुस्तकाचो म्हाका दिसता की एक मुखेलपणान एक वांटो जावन आसा. संवसारीक पावंड्या वयल्या अभ्यासाची म्हणजे भासविज्ञानीक अभ्यासाची हांगासर वळख घडयल्ल्या कारणान आदविल्ल्या म्हणजे आयच्या समाज भासविज्ञानीक परंपरेचो प्रवास जो आसा तो ह्या पुस्तकान आमकां दिश्टी पडटा. भासविज्ञान शाखेचो विस्तार केलो आसा आनी हाचो अंदाज आमकां ह्या एका शाखेंतल्यान दिसता. समाज भासविज्ञान देखीक अश्यो कितल्योश्योच शाखा आसा देखून भासविज्ञान ही शाखा केदी व्हड आसतली वा तातूंतल्यान कितलो व्यापक दर्जाचो वाव जातलो हें आमकां कळटा. निष्कर्शा कडेन येता. कोंकणीत संदर्भ ग्रंथ तयार करपाक पासत भोव गरजेचें आसा. ताका लागून हो जो संदर्भ ग्रंथ आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. कोंकणी भाशेच्या अस्मितायेच्या प्रश्नांची जाप तुमकां जर जाय जाल्यार मुजरत हें पुस्तक वाचचें. फक्त मनीस न्हय तर काळा प्रमाण भासूय लेगीत एक प्रवास करता आनी जेन्ना समाज केंद्र स्थानार उरता तेन्ना आमकां भास आनी समाजाचें जें नातें आसा तें दिश्टी पडटा. मुजरत एक देख दिता की आमकां शणै गोंयबाब पेपर आसचिलो तेन्ना म्हाका एक प्रश्न पडटालो की जेन्ना म्हजी बाग खंय गेली ही कथा बरी जाली तेन्ना म्हजी बाग खंय गेली आनी कोंकणीचो संबंध कितें आसतलो. म्हाका सदांच एक विचार पडटालो पण मागीर कळून आयलें की आवय नाशिल्लो एक भुरगो आनी आवय भास नाशिल्लो समाज हांची जी अवतिकाय जाता ती लेखकान हांगासर मांडपाचो यत्न शणै गोंयबाबाचो होच विचार आसतलो की हो लोकां मेरेन पावोवचो. देखून हो हांगासर लेखकान आमकां ह्या शाखेंतल्या अभ्यासांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आनी हांव निमणे कडेन इतलेंच म्हणत की लेखकान ह्या शाखेचो अभ्यास केला आनी हांव अशें म्हणना की ह्या शाखेचो अभ्यास जावचो कोणें करचो
तो आमी करूया अशें म्हणटलो आनी निश्चितच भास विज्ञानाची शाखा मुखार अशीच तरेन आनीकूय बरो अभ्यास जावन ही आनी फलीत जातले असो हांव म्हणटा आनी म्हजे प्रपत्र सोंपयता. देव बरें करूं. एखादो बॅट्समॅन जर फॉर्मान येयत जाल्यार ओव्हरी सोंपल्यो तरी लेगीत तो खेळपाक लागता. ताची बेस्ट देखीक जी आसा ती रजतान आमच्या गौरंगान दिल्ली आसा. ओव्हरी सोंपल्यो तरी लेगीत तो खेळटा म्हणून आमची अवस्था तशीच जातली न्ही. अंपायर आसून कितें फायदो आसा. कितेंय का आसना 3 म्हत्वाच्या पुस्तकांचेर हांगासर 3 तरणाट्या अभ्यासकांनी भाश्य केल्लें आसा. विषय भोव कठीण आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार. म्हणजे सादी गजाल पळयात. भास विज्ञान म्हणजे कितें, समाज भास विज्ञान म्हणजे कितें आणि भाषेचे समाजशास्त्र म्हणजे कितें, 3 संकल्पना सुद्दां आमकां विचारल्यो जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या विद्वानांक आनी अभ्यासकांक मातशें फुडें वचून तुमकां खर समीक्षा जाय मरे. अध्यक्षाचे खर भाष्य शिक्षकांक लेगीत खबर आसचें ना. कारण ही डोमेन ही एरिया हो अभ्यासाची ज्ञानशाखा आमी अभ्यासाक घेवंक ना. थोडेच लोक आसा की त्या वाट्याक वता कारण विशय तसो खूब कठीण आसा. हांव हाजेर उलयतलो. म्हणजे सगळी मिनटां हांच्यानीच खाल्लेली आसा. 2:15 हें सत्र सोंपोवपाची ऑर्द म्हाका आकाश गांवकर ह्या संयोजकान दिली. आतां म्हज्या घड्याळीचेर बरोबर 3 वरां जावन 15 मिनटां आनी 15 सेकंद जाल्ले आसा. हांव थोडी मिनटां तुमच्या प्रश्नाक आनी जापेक घेतलो. हांव जाणा की तुमी पयसूल्यान आयिल्ले आसा. म्हणजे काणकोण साकून पेडणे मेरेनचे शिक्षक आनी विद्यार्थी म्हाका हांगासर दिसता. दनपारच्या सेशनाक जाल्यार दिसलेले जेवणाच्या. विनोद तो भाग तुमी म्हाज्या ह्या सत्रांत म्हाज्या जर्नी म्हाज्या प्रवासान आसचे म्हणून म्हणटकच. आनी दुसरी गजाल की तुमच्या हातांत मोबायल नांवाचे खेळणे आसता आनी म्हाका तुमी संद दिवना वा विभागाचो मुखेली वा प्रोग्राम डायरेक्टर म्हणून तिवूय संद दिवना. 1-2 भुरगीं गरजे खातीर काय महत्वाचे अशे तरेची गजाल वा रकाद दिवचो आसलो म्हणून हातांत घेतिल्लो मोबायल. पूण चडांत चड भुरग्यांनी घेवन नाशिल्ले कारण आमी पयलींच सांगिल्लें आसा आनी ही परंपरा हांव पाळटा की हांगा जर बसपाक जाल्यार हांगा बसप. इम्पॉर्टंट महत्वाचो जर विशय आसा कोणाचेर भायर वचून ती गजाल करून दिवप म्हणटकच तुमी तें आयकलां. थोडी मिनटां 5-7 मिनटां हांव तुमकां दिता. प्रश्नच विचारपाक अशें कांय ना. आता निकिता फट्टेगांवकरान जो विशय मांडला खूब भोव महत्वाचो असो विशय आसा. पुस्तकांत कितें आयलां ताचे परस फुडें वचून तांणी कांय गजालींचेर भाश्य केल्लें आसा भास विज्ञानाच्या वेगवेगळ्या आयामांचेर. गौरांगान म्हजें पुस्तक आसूं हो मातसो एक डिफॉल्टान गजाल घडिल्ली आसा. ही म्हाका अडचणीचें जाता ह्या सगळ्या गजालींची अध्यक्षपद स्विकारता आसतना. पूण कळत नकळत विशयाचेर अभ्यास केल्लो आसा म्हणटकूच हें स्विकारचेंच पडटलें. ताका सांगपाक खूब वेळ जाय आशिल्लो जशें निकिताक जाय आसा. पूण तुमी तें लेख बरोवन हाडात. ताणीनूय भाश्य केल्लें आसा त्या पुस्तकाचेर. तशेंच आमच्या रजतान लेगीत आपल्या विशयाक न्याय दिल्लो आसा. हे नव्या दमाचे नवे समीक्षक अभ्यासक संशोधन जावन आसा आनी हो विशय सुद्दां स्विकारपाक तांच्यांनी फाट करूं ना किंवा खंय तरी उणें जावं ना किंवा खंय तरी फाटीं सरूं ना म्हणून तांकां परबी भेटयता आनी सत्र तुमचे कडेन दिता. कोण तरी मायक घेवन मुखार वचत व्हॉलंटियर गेल्लो आसा. अलास्टोन आयकतलो. पळय प्रश्न उबे जाल्ले आसा फाटल्यान. तर जाणा तूं बंद कर. आमकां प्रश्न विचारपाक जाय. हांव बंद कर. नमस्कार. म्हजें नांव आकाश गांवकार. म्हजो प्रश्न निकिताक आसा. निकिता तुवें सुरवातेक एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी भास विज्ञानान मनीस ती भास केन्नाच्यान उलोवपाक लागलो हें सांगपाक शकना म्हणून. पूण हांव विचारपाक सोदता म्हाका दिसता नवोच एक भास विज्ञानाचो फांटो आसा आर्किओलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स म्हणून. आर्किओलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स म्हणून म्हाका दिसता तातूंत ती भास केन्ना जल्मली आनी केन्ना पासून ती उलोवपाक लागली हाजेरूच त्या फिल्ड हातून फाटल्यान अभ्यास जाता ताजो. आसूं येता हाजेर म्हाजो तितलो अभ्यास ना. घडये जर म्हाका कितें अदीक जर कळटा आसत जाल्यार हांव निश्चित तुजी जाप तेन्ना दितलें कारण म्हाजे तितलो अभ्यास ना. देव बरें करूं. सर हांगाच एड करता. आर्किओलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स जे आसा पळय ते भास केन्ना एक्झॅक्टली तयार जाली हाचेर फोकस करना जाल्यार ती केन्ना जावं येता हाचेर फोकस करता. सो भास केन्ना सुरू जाली हाचेर अजून मेरेन भास विज्ञान जाप दिवंक शकूंक ना आनी मुखारय शकचें ना हें थारिल्लें आसा.
देव बरें करूं. हाजें नांव फक्त गोविंदाची म्हाजी री ओडटा. हाजे कडेन लॉजीक इतलेंच सांगता की भास खंयची केन्ना सुरू जाली उलोवपाक हाजें जो म्हणजे आमकां वॉयस रेकॉर्ड्स मेळना. आमी केन्नाच कशें सांगूंक शकतले, सांगूंक शकना की खंयच्या वर्सा सुरू जाली, केन्नाच्यान सुरू जाली. ताजें मौखिक रूप जें आसा तें सदांच पयलें आयिल्लें आसा आनी लिखीत रूप उपरांत आयिल्लें आसा. मौखिकाचें लिखितान जेन्ना रुपांतरण वा ताचें रेप्रेझेंटेशन जातलें तें रेप्रेझेंटेशन केन्नाच्यान जालां आसूं येता. ताजे शिलालेख आसा जाल्यार सांगूं येता की हांगा रेप्रेझेंटेशन जालां. ताज्या पयलीं ती कितली हजार वर्सां पयलीं उलयताले हें रेकॉर्डिंग जर ना जाल्यार अंदाज हें एकूच उतर आसा. डेफिनेटली सांगप कशें शक्य आसा हो म्हजो प्रश्न तुका आसा लॉजिकली. आर्किओलॉजिकल तुझं कितें फायंडींग करता या सत्राचो अजूनही अध्यक्ष डॉक्टर हनुमंत चपडेकरच आसा. म्हणटकच यू हॅव टू ऍड्रेस द चेअर. ओके, तुवें जो प्रश्न विचारलो तेन्ना आमचो लिंग्विस्ट ताणी रिसर अभ्यास केला त्या विशयाचो. दुसरो लिंग्विस्ट जाणे रिसर अभ्यास केला त्या विशयाचो. तुका दोगांय जाणांची जाप एकेच पद्दतीची आशिल्ली कारण हातूंत एक अशे अंदाज मांडूं येता अशा पद्दतीचो विचार आसा. कारण ते टायम मशिनांतल्यान फाटल्यान वचून ते सोदून काडप हें आमकां सपनानूच शक्य आसा, तरी शक्य आसा. म्हणटकूच तशा तरेची पुरावे किंवा तशे ऑथेंटीक अशे पद्दतीची अशे तरेची गजाल नासत जाल्यार ते शक्य जावचें ना. म्हणटकूच जे कितें एड्रेस तुमकां करपाक जाय यू हॅव टू एड्रेस द चेअर. ओके, हो मान जर म्हाका आयोजकांनी दिल्लो आसा जाल्यार तो मान म्हाका तुमी दिवचो पडटलो. तर मुखार जर कोणाकूय ह्या विशयाचेर भाश्य करपाक जाय, प्रश्न विचारपाक जाय जाल्यार यू आर प्लीज वेलकम. हांव प्रकाश सरा भाशेन बोगी रावचो ना. येस, मातसो मायक दिवन ताका. बाबा विचार. नमस्कार, हांव दिव्या गोवेकर. तुका प्रश्न आसलो. आतां लिंग्विस्टीक घेवन हांव शिकलें जाल्यार फुडें कितें स्कोप आसा? हो पॉयंट हांवें उदळ सांगिल्लो ताजेर हांव सांगता. हांव अशें म्हणून हांवें 4 पॉयंट्स काडला स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स करियर वायज. ओके, पयले सुवातेर रिसर्च तुमी करूं येता. पयली गोश्ट रिसर्च. रिसर्च म्हणजे कितें तर तुमी MA लिंग्विस्टिक्स करता आसतना तुमी डिझर्टेशन करतली एखाद्या विशयाचेर. ओके, तो एक तुमचो बारीकसो रिसर्च जाता. सो तोच रिसर्च जो आसा तो जो तुमचो डिझर्टेशन प्रोजेक्ट आसा तो घेवन तुमी फुडें ताजेर वावर करपाक शकता. सो अशे तरेन फुडें व्हरूंक शकता. MPhil तुमी करूंक शकता एखाद्या विशयाचे 2 वर्सां पुरायपणान अभ्यास करून. PhD करपाक शकता फुडें आनी त्या विशयाची खोलायेन तुमकां मागीर म्हायती मेळटली. आनी बाकीचे कसले जर रिसर्च प्रोजेक्ट्स जर येता आसत जाल्यार जर सुदैवान आमचे कडेन जर केन्नाय कोंकणीचेर काम करपा खातीर जर प्रोजेक्ट जर आयले जाल्यार तुमकां ते स्कोप आसा. सो आनी तुमी जर तर रिसर्च करपाक सोदता जाल्यार अब्रॉड युनिवर्सिटीज जी आसा थंयच्यान तुमकां फेलोशीप मेळटा. सो ती घेवन तुमी एखाद्या विशयाचेर रिसर्च करूं शकता. सो बेसिकली रिसर्च ह्या फिल्डान तुमकां खूब स्कोप आसा आनी ते तुमी फुडें पब्लीश करूं येता. दुसरे जो पॉयंट आसा हांव म्हणन की टिचींग. टिचींग आतां खंय तर ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर जेन्ना तुमी शिकोवपाक वता तेन्ना 6 युनिट्स म्हज्या म्हायती प्रमाण तरी 6 युनिट्स जेन्ना घेता तेन्ना थंय एक लिंग्विस्टिक्साचो पेपर आसता. खोलायेन आसना पूण आसता थोडेशे कांय कॉन्सेप्ट. तर थंय तुमी तो पेपर शिकोवंक शकता. पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर म्हणजे जेन्ना MA कोंकणी तुमी करून शिकोवंक वतात तेन्ना थंय बी तुमकां लिंग्विस्टिक्स पेपर आसतात. आमकां तरी 3 पेपर आशिल्ले हांव शिकता आसतना. इश्यूज इन मल्टीलिंग्वलिझम आनी मेन लिंग्विस्टिक्साचो पेपर आनी एक आशिल्लो. म्हणटकच थंय बी तुमी MA कोंकणी करता आसतना तो पेपर शिकोवंक शकता. आनी खंय तर MA लिंग्विस्टिक्स जे कडेन आसा आमचे डेक्कन कॉलेज वा BHU युनिवर्सिटी वा मुंबय युनिवर्सिटी थंय MA लिंग्विस्टिक्स करपाक तुमी थंय जॉब करपाक शकता. फूल जे कोर्स आसा तो तुमी लिंग्विस्टिक्स थंय शिकोवंक शकता. सो सेकंड टिचींग जालें. थर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर. आतां कॉर्पोरेट सेक्टर म्हणटा आसतना ज्यो व्हडल्यो कंपनीज आसात तुमी जर आयकला आसत आतां Amazon कंपनी आसा किंवा गुगल कंपनी, मायक्रोसॉफ्ट कंपनी ह्या कंपनी
लिंग्विस्टांची गरज आसता. लिंग्विस्ट म्हणजे जे तुम्ही डिग्री घेऊन जे तुम्ही पास आउट जातात तांची तांकां गरज आसता. आनी तुमचो जर तर कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्साचो बेज बरो आसत जाल्यार तुमकां थंय खूब स्कोप आसा. म्हणजे आतां सगळ्यांचोच कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्सा कडेन बरो हें आसता अशें ना. हांव अशें म्हणन की हांव इतले कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स म्हजे कडेन जमना, कारण प्रत्येकाचो तो एक हें आसना, सगळ्यांक ते समजता सामकें इन डिटेल अशें न्ही. सो जर तुमकां MA लिंग्विस्टिक्स करता आसतना कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्सचो पेपर आसता रिलेटेड टू कंप्युटर, एवरीथींग रिलेटेड टू कंप्युटर. हांवें जर म्हणिल्लें तशें खुबश्यो टेक्निकल गोश्टी कंप्युटर रिलेटेड आसतात त्यो, तातूंत तुमकां इंट्रस्ट जर येता आसत जाल्यार तुमी MA इन कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स करपाक शकता. म्हज्या म्हायती प्रमाण हैदराबाद एक इन्स्टिट्यूट आसा जे कडेन तुमकां MA इन कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स करपाक मेळटा आनी उपरांत तुमकां सहज तुमकां कंपनीजान जॉब मेळूं येता कॉर्पोरेट सेक्टरान. सो अशे कंपनीज आसा. इवन पुण्या सिडेक म्हणून एक कंपनी आसा जे कडेन तुमचे कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्साचो बरो बेज आसा तर थंय जॉब मेळूं येता. आनी तुमी जर तर एलेक्सा जो प्रकार आसा तो आयकला आसत. एलेक्सा प्रकार खबर आसा न्ही. सो तुम्ही कितें जर सांगले जाल्यार एलेक्सा जो आसा ते प्ले करता. थंय सगळे लिंग्विस्टिक्साचेच नॉलेज जाय आसता. सो जे कडेन लँग्वेज येता थंय थंय लिंग्विस्ट तांकां जाय आसता गुगल ट्रान्सलेशना खातीर पसून. सो कॉर्पोरेट सेक्टरान तुमकां स्कोप आसा. आनी लास्ट फ्रिलॅन्सिंग. फ्रिलॅन्सिंग म्हणजे तुमी घरा बसले कडेन जाय तेन्ना ट्रान्सलेशन करूं येता, ट्रान्सलेशनाचे जॉब्स घेवपाक शकता, कोणाचें पुस्तक ट्रान्सलेट करता आसत, कंटेंट रायटींग. सो बेसिकली हेका सगळ्या चारी जे पॉयंट्स हांवें सांगले, रिसर्च, टिचींग, कॉर्पोरेट सेक्टर आनी फ्रिलॅन्सिंग, ह्या सगळ्यांक तुमकां बेसिकली लिंग्विस्टिक्साची नॉलेज किंवा मुळावें गिन्यान आसप गरजेचें. सो आय होप तुजे तुम्ही जी हैदराबाद कॉलेज म्हणली इन्स्टिट्यूट, इट इज EFLU इन्स्टिट्यूट, इंग्लिश एंड फॉरेन लँग्वेजेस युनिव्हर्सिटी. थंय तुका स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक्सा भितर यू कॅन स्पेशलायज इन डिफरंट कॅटेगरीज लायक फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स करपाक मेळटा किंवा स्पीच थेरपी करपाक मेळटा किंवा कॉम्पिटिशनल लँग्वेज लायक यू मेन्शन. सो देर आर करंटली म्हाका गोंयान कोंकणीच्या विशयान ते कशें हाव इट वील वर्क आय डोंट नो, बट इंग्लिशींतल्यान आमी फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स करून थंय इट्स अ स्पेशलायज्ड कोर्स आनी देन यू आर हायर्ड बाय स्पेशल फोर्सीस. So that is also a category that you can consider. Any other question? Please go ahead. पहिले सुवातेर तिगूय जे प्रपत्र वाचन आसले तांकां परबी, कारण भास विज्ञानी सारकोलो विशय जो आसा तो इतल्या कमी वेळा भितर मांडपाक खूबच कुसता. आनी सरांनी तेच म्हणलां, त्याच अनुशंगान तिगांय खातीर प्रश्न असो कन्सिडर करूं येता. तुमी तिगांयनी वाचन केल्या उपरांत एकाच पुस्तकान ती उतरावळ जी आसा ती वेगळे तरेन बरयल्ली ना. बाकीच्या दोनूय पुस्तकांत ती आसा, पूण ती आसा हातून फरकूय तुमी जाणवला आसतलो, पळयला आसतलो. त्या संदर्भात तुमकां काय आडखळी येयल्यात काय खंयच्या तरी एका लेखकान त्याच उतरा खातीर वेगळें उतर दिलां, दुसऱ्या लेखकान ताचे खातीर वेगळें उतर दिलां, अशा वेळार तो घोळ जाता तो तुमच्या वाचना खातीर आयला काय, जाला काय, वा ताचेर आमी कितें करूं शकता अशें तुमचें जर तर कितें सजेशन्स आसा जाल्यार. तर कोंकणी भाषा विज्ञान आनी कोंकणी भाषा विज्ञान आनी भासाभास जे माधवी मॅडम पुस्तक आसा ते ताजो काळ जर आमी सादारण पळयत जाल्यार तो 1993 सेम वर्साचो आसा. आनी चोपडेकर सराचें जें पुस्तक आयलां तें हालीं युवा साहित्य संमेलनाक आयलां. आतां जेन्ना हांवें कोंकणी भाषा विज्ञान वाचलें तेन्ना कांय कॉन्सेप्ट म्हाका हातून मिसींग दिसले. देखीक पिजीन क्रियोलाचे संदर्भान आसतले ते माधवी मॅडम पुस्तकान आयले. सो ही एक गजाल जाली. म्हणजे काय कॉन्सेप्ट चोपडेकर सराच्या पुस्तकान जर पळयत जाल्यार तातून मॉडर्न रिसर्च जी जाय पडटा म्हणल्यार ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट तो खूब मोठ्या प्रमाणात आयला, जे ह्या हातून म्हाका कमी दिसलो. माधवी मॅडमच्या हातून आसा.
आसा थोडे भोव आमकां तकटे दिश्टी पडटा वा चित्रां मागीर स्टॅटिस्टिक्स ह्यो दिश्टी पडटा. तशेंच हें पुस्तक जें आसा तातूंत सायंटिफीक वर्ड्स जे लिंग्विस्टिक्साक लागता ते खूब कमी आसा. माधवी मॅडमाच्या हातूंत ते खूब प्रमाणान आसा, सराल्या हातूनय ते खूब प्रमाणान आसा. तर ह्यो 3 गजाली एज अ रिडर हांवें जेन्ना 3 पुस्तकां वाचलीं तेन्ना म्हाका अभ्यासपाक मेळ्ळी. सांगता तशेंच म्हज्या बाबतींत विचार करीत जाल्यार आतां रजतान सांगलें तशें 1993 ते 2020 हो जो काळ आसा तातूंत खुबशें संशोधन जाल्लें आसा भास विज्ञानांत. आनी सराच्या पुस्तकांत जर पळयत जाल्यार आतां 3 पुस्तकांनी फाटल्यान उतरावळ दिल्ली आसा, भास विज्ञानीक उतरावळ दिल्ली आसा. सराच्या पुस्तकांत जर पळयत जाल्यार आमकां रजतान सांगलें तशें मॉडर्न उतरावळ जी आसा मेळटा. पूण तिवूय मेळपा फाटलीं कारणां म्हळ्यार आतां आमी जर पळयल्यार कांय मराठी उतरां आमकां सराच्या पुस्तकांत मेळटा. ते थोडी मराठीचे जे मराठी कॉन्सेप्ट आसा लिंग्विस्टिक्सान ती थोडी उतरां आमकां मेळटा. पूण म्हाका दिसता की हांवें म्हाका दिसता आकाशाचो कितें लेख वाचिल्लो अनन्यान समाज भास विज्ञानाचेर, ताचेर ताणें बरयलें की खुबशीं मराठी उतरां मेळिल्लीं आसा. पूण म्हाका दिसता की समाज भास विज्ञान हो कॉन्सेप्ट आमचे कडेन आतां जाता, सद्याच्या प्रक्रियेन आसा तो, म्हणजे आमचे कडेन सद्या वावर चलता. देखून ते वर्ड्स जे आसा ते आमचे कडेन म्हाका दिसता की दुसऱ्या भाशेंतल्यान आमकां घेवचे पडटले कांय कारण तुमकां जे कडेन स्वतंत्र उतरावळ आमकां तयार करप तशी सोपी आसा, पूण ताका आमकां वावर करचो पडटलो. म्हाका अशी जेन्ना आमी एम.ए. लिंग्विस्टिक्स शिकता तेन्ना थंय सगळें इंग्लीश मिडियमान आसता, थंय एकूय कोंकणी शब्द आसना. म्हणून जेन्ना हांव लिंग्विस्टिक्स करून परत जेन्ना कोंकणीचें पुस्तक वाचूंक बसलें तेन्ना ते वाचता आसतना थोडेशें परत डिफिकल्ट वता, कारण एम.ए. कोंकणी पुस्तक शिकिल्ल्या. सो म्हणटकच थंय सगळें इंग्लिशीन आसता, थंय कोंकणी एकूय शब्द आसना. म्हणटकच ह्या पर्टिक्युलर पुस्तकान किंवा भाशा विज्ञान पुस्तकान जे पळय टर्म्स आयलात ते ट्रान्सलेटेड, जे ट्रान्सलेट केला. आतां हो गोळ जो आसा तो म्हाका दिसता सॉल्व करपा खातीर एक खंयचे तरी ट्रान्सलेशनाची फिक्स आमी रावपाक जाय. हांवें भाशा विज्ञान पुस्तक पळयल्लें, तातूंत लेखकांनी कांय जे टर्म्स घातल्यात ते थोडेशे वेगळे आसा आनी हातूंत ताजें ट्रान्सलेशन वेगळें आसा. म्हणटकच आमकां एक खंयचे तरी ट्रान्सलेशनाचे फिक्स रावचें पडटलें. नाजाल्यार नवे वाचपी जे आसा, जे निकतेच लिंग्विस्टिक्सान येवपाक सोदतात, ग्रॅज्युएशनाची भुरगीं जी आसा तांचे तकलेन सगळोच गोळ जाता. सो म्हाका तशेंच. आणि जर हांव ही 3 पुस्तकां भास विज्ञानाची एका बरोबर पळयता म्हणल्यार कोंकणी भाशा विज्ञान, भासाभास आणि समाज भास विज्ञान, 3 पुस्तकांची जर हांवें स्पेशालिटी सांगची जाल्यार तिगांची आपली एक वेगळी आसा. म्हणल्यार नॉलेज, अंडरस्टँडींग आनी एप्लिकेशन ही 3 टर्मिनॉलॉजी हांव यूज करता. कारण भालचंद सराचें पुस्तक आसा तातूंत नॉलेज भास विज्ञानाचें मुळावें गिन्यान आमकां मेळटा. माधवी मॅडमाचें जें पुस्तक आसा तातूंत अंडरस्टँडींग म्हणल्यार चॉम्स्की, मागीर ब्लूमफिल्ड, पिजिन क्रिओल विशयाची सविस्तर म्हायती तातूंत आमकां कळटा. आनी चोपडेकर सराचें जें पुस्तक आसा समाज भास विज्ञान तातूंत आमकां एप्लिकेशन म्हणल्यार लिंग्विस्टिक्साचे साबार फाटे, कंप्युटरा कडेन तो कसो रिलेट आसा, मागीर आनी साबार गजाली हाचेर ते उजवाड घालता. आतां सरा कडेन माहिती आनी कोणाक आसा कितें भाश्य करपाचे, प्रश्न विचारपाचे? बेगीन विचार करपाचे कडेन वेळ ना, कारण हाजे मुखार जे सेशन आहा ते म्हणटले आपल्याचेर अन्याय केलो हांवें. पयले सुवातेर 3 प्रपत्र मांडप्यांक हांव परबी भेटयता, कारण तुमी खूब सुंदर रितीन आनी अभ्यासपूर्ण अशें प्रपत्र मांडलें. म्हजो प्रश्न जो आसा तो निकिता गांवकारांक आसा. तुमी फोनेटिक्स, फोनोलॉजी ह्या विशयाचेर एक तुमचें भाश्य केल्लें. तातूंत म्हाका अशें जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें की तातूंत वेगवेगळे ब्रांचीस आसता फोनोलॉजीचे. तातूंत प्रॅग्मॅटिक्स ही जी ब्रांच आसा ताजे विशीं म्हाका मातशें तुमी सांगशात. बेसिकली फोनेटिक्स हो कंप्लीट वेगळो कॉन्सेप्ट, फोनॉलॉजी वेगळो कॉन्सेप्ट आणि प्रॅग्मॅटिक्स वेगळो कॉन्सेप्ट. तर हे क्लॅरिफाय करता की प्रॅग्मॅटिक्स फोनेटिक्सा भितर येना आणि फोनॉलॉजी भितर येना.
सादो सिंपल फरक इतलो की फोनेटिक्स हो सगळ्या जे मनशाची भास जी आसा तांची जी स्पीच साऊंड्स आसा ती इन जनरल स्टडी करता. फोनॉलॉजी एक स्पेसिफिक लँग्वेजे विशीं स्टडी करता आनी प्रॅग्मॅटिक्स जे आसा ते अर्थाच्या नदरेन तो अभ्यास आसता. सो सिमेंटिक्स आनी प्रॅग्मॅटिक्स दोन गोष्टी आसता. सिमेंटिक्स जे आसता तातूंत भितर अर्थाचे लिटरल मिनींग जे आसा वेगवेगळे अर्थ जे आसता आमी जे आमचे सिनॉनिम्स म्हणा एंटॉनिम्स म्हणा हे वेगवेगळे अर्थ ते सिमेंटिक्स स्टडी करता आनी प्रॅग्मॅटिक्सान थोडोसो वयल्या लेवलाचो जो अर्थ आसता तो आसता. कॉन्टेक्स्चुअल हांव सांगतालो त्या गोविंद मुखार अध्यक्ष कारण ताणें भास विज्ञानाचेर मास्टर परत MA केल्ली आसा आनी प्रश्न विचारपाची संद ना. खरें म्हळ्यार म्हाका एक 15 मिनटाचें भाश्य आशिल्लें पण सगळीं मिनटां गेल्या. एकूच मुद्दो मांडटा इन नटशेल. तिनूय पुस्तकांचेर खूब बरे रितीन अभ्यास केलो. तांच्यांनी कळत नकळत मानून घेतले. इट हॅज बीन सेड दॅट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन. कोंकणींत भास विज्ञानाचेर पुस्तकां ना, भुरग्यांक नोट्स दिवपाक जाय, रेफरन्स बूक तयार जावपाक जाय. ह्या आवेसान तयार जाल्लो भासाभास, ह्या आवेसान तयार जाल्लें कोंकणी भाशा विज्ञान आनी कळत नकळटाच मातशें फुडें वचून पूण हावेस तोच त्याच हावेसान तयार जालें समाज भास विज्ञान भाशीक अध्ययनाच्या आदविदेश शास्त्र. कारण मराठीन, हिंदीन वा इंग्लिशीन सुद्धा इंग्लिशाचे प्रश्न सुद्दां अशा तरेच्या ज्ञान शाखेंचेर खूब खोलायेन आनी मायक्रो लेवलाचेर अभ्यास जाल्लो आसा. दुर्दैवान आमचे कडेन तो ना. कोण करतलो? गोविंद मोपकाराची जबाबदारी आसा, रमा मुरकुंडेची जबाबदारी आसा, निकिता फट्टेगांवकराची जबाबदारी आसा. कारण तांच्यांनी भास विज्ञानाचेर मास्टरी केल्ली आसा, परत तांच्यांनी MA सेपरेट केल्लो आसा. हांवें एकलव्या भशेन ते शिकिल्ले आसा वा कर्णा भशेन शिकिल्ले आसा. पूण तर कळत नकळटाच ह्या विशयाचेर जर आमी अभ्यास केलो ना आनी अशा पद्दतीचो वावर करून फुडें गेलो जाल्यार जातलें कितें जाणा, अशेच तरेची केन्ना तरी 20 वर्सांनी पुस्तकां येतली आनी भासाभास करतले. खूब सुंदर पद्दतीन रजतान सांगलें नॉलेज वॉट इज नेक्स्ट अंडरस्टँडिंग अँड एप्लिकेशन. ह्या 3 पुस्तकांचे खूब बरे रितीन इव्हॅल्युएशन केल्लें आसा. पूण लक्षांत दवरात गरजेक धरून ही पुस्तकां तयार जाल्यात. आता गरज कुशीक धरून तुम्ही वेगळ्या पद्धतीन त्या विशयांच्या खोलायेन देऊन त्या विशयाचे खाची कोणशे आसा ते मांडपाचो प्रयत्न जाल्लो करपाक जाय. बिकॉज म्हाज्या नदरेंतल्यान एक इन्फॉर्मेशन दिवप, एक पद्दतीक म्हायती दिवप ह्या गरजेंतल्यान उत्पन्न जाल्ली पुस्तकां आसा. पूण आमी आतां ही डोमेन जी आसा ती एक्सप्लोर करपाची अत्यंत गरज आसा अशें दिसता. उदे एक मुद्दो मांडलो तो धरता आनी हांव सोंपयता कारण हांवें मुद्दे खूब काडिल्ले पूण ताचेर भाश्य करपाक वेळ ना. भास विज्ञान म्हणजे कितें जशें सांगलें नाडकरांनी, भाशेच्या संरचनात्मक आंगांचो विज्ञानीक आनी भोव तर्कशुद्धतायेन केल्लो अभ्यास. जाल्यार मागीर समाज भास विज्ञान म्हणजे कितें? भाशा आनी समाज हांच्या नाते संबंधाचो भास विज्ञानीक नदरेंतल्यान, भास विज्ञानीक नदरेंतल्यान केल्लो अभ्यास म्हणजे समाज भास विज्ञान. मागीर सोशियोलॉजी ऑफ लँग्वेज म्हणजे भाशेचें समाजशास्त्र म्हणजे कितें? भास आणि समाजांच्या नाते संबंधाचो सोशियोलॉजिकल नदरेंतल्यान. सो अर्लियर वॉज लिंग्विस्टिक अप्रोच, दिस इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच. हो जो आसा सोशियोलॉजी ऑफ लँग्वेज. म्हणून ह्या तिनाय गजालींचो अभ्यास जो आसा तो ह्या वेगवेगळ्या पुस्तकांनी केल्लो आसा. खास करून समाज भास विज्ञाना भितर भाशीक डायग्नोसियाची संकल्पना आसा. आणि उतरावळीच्या संदर्भात जायत्या लोकांनी म्हटलें की कांय उतरांचे मराठी कडच्यान उश्टी घेतली. हिंदी मराठीन जी उतरां वापरिल्ली आसा सगळी संकल्पना चार्ल्स फर्ग्युसन हांणी 1959 वर्सा मांडिल्ली. कसली? आयसियन क्रिओल, स्विस, जर्मन आनी अरेबिक अशा 3 भासांचो ताणें अभ्यास केल्लो. कितें म्हणून? तर ह्या भाशेंतले लोक आपल्या जिबेवयले भाशेक, आपल्या सवकळीचे भाशेक, काळजांतले भाशेक, सपनांतले भाशेक, झगड्यांतले भाशेक कुशीक दवरताले सच्चेक. आनी दुसरी भितर तांची सांस्कृतीक भास भूक भागोवपी जी वरिश्ठ भास आसा, जशी आमच्या खातीर मराठी आशिल्ली, क्रिश्चन लोकां खातीर पुर्तुगीज भास आशिल्ली, एका काळाचेर संस्कृतीक भास बरयतली, अशा तरेच्या कल्चरल लँग्वेजीक घेवन बशिल्ले. आनी असो समाज जो आसा स्विस, जर्मन, आयसियन क्रिओल आनी अरेबिक, ज्या भाशेंतल्यान देव संकल्पना मांडिल्ली आसा, पुराण सांगिल्ल्या ती कावड, असोच विचार कोंकणीच्या बाबतींत जाल्लो.
म्हणजे कोंकणी मराठी वाद कोंकणीची चळवळ जी आसा ती भाशीक डायग्नोसियाच्या संदर्भात खूप सुंदर पद्धतीन अभ्यास करूं येता. स्लॅंग उतरां जी आसा हाजेर पीएचडी करूं येता. जी आमी गाळयो म्हणटा पळय अशा पद्धतीची उतरां पळय ताजेर लिंग्विस्टीक नदरेंतल्यान आमी अभ्यास करूं येता. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार वेगवेगळ्या जाणकारांक विशय मांडलेलो आसा वा तुमी बीन गोंय विद्यापीठ कितें करता हांगा प्रकाश पर्रेकर सर बशिल्लो आसा. एक ब्लू प्रिंट आमी तयार केल्लो आसा आनी दिस इज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ए टीचर हू इज टीचिंग एट यूजी लेवल. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ गोवा नावाचो एक ब्लू प्रिंट एक व्यवस्थित एक प्लॅनिंग आमी केल्लें आसा. आणि संवसारातले आणि भारतातले काही नामनेचे काही भास विज्ञानीक आमकां मदत बी करपाचे आसा. काही वर्कशॉपूय घेतिल्ले आसा ह्या संदर्भात. गणेश देवीन मार्गदर्शन केला, अद्विता बी हांणी मार्गदर्शन केला की 7 करोडांचो प्रोजेक्ट आसा. गोंय विद्यापीठाच्या प्रांगणात तो घडटलो. आमी ताचे खातीर पयशे जोडोवपाचो प्रयत्न करता आनी तुमचे सारकिल्ले अभ्यासक येवचे पडटले. फक्त सगळेच जाण टिचिंगेक वचून जावचे ना. तुम्ही तशा पद्धतीन करियर जसे गौरवीन सांगला, निकितान सांगला तशा पद्धतीचे करियर हांगासर करूं येता तुमच्यांनी. फक्त कितें की ह्या डोमेनान ह्या विशयाक किंवा ह्या ज्ञान शाखेन तुम्ही लक्ष दिवचें पडटलें. आणि हेची सुरवात ह्या परिसंवादांतल्यान चर्चासत्रांतल्यान जावं येता अशें म्हाका दिसता. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ गोवा हातून सबंद गोंयच्या 12 तालुक्या भितर जे वेगवेगळे डायलेक्ट आसा पळय त्या डायलेक्टांचो खूप शास्त्रशुद्ध पद्धतीन अभ्यास करतलो जेणे करून 50-100 वर्सां उपरांत हे डायलॉग मरपाक पावतले. कारण आमकां सगळे इंग्लिशीचो सोर्स न्ही. तेद्या वेळाचेर तरी ताजो खूप सुंदर बरे रितीन उपेग आमकां करपाक मेळटलो. हांव ह्या विशयाक फुडें व्हरना कारण फुडलें जें सत्र आसा ताजेर खूप अन्याय जातलो अशें म्हाका दिसता. तुमकां डेविल क्रिस्टल हाच्या पुस्तकाची संदर्भ हांणी दिल्लो आसा. तुमी वाचतल्यात म्हाका अपेक्षा आसा. आत्तां वचून आत्तां लायब्ररीचें पुस्तक जर तुमी फुडें वतले ताचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. हांव भुरग्यांक असो थोंडो मारता टू बी व्हेरी फ्रँक. आनी आमच्या अभ्यासकांक सांगता की तुमी जो पेपर हांगासर मांडिल्लो आसा तो प्रसिद्ध करून हाडा. हनुमंत चोपडेकराचेर बरयल्ल्या पुस्तकाचेर प्रसिद्ध न केल्यार उपकारता. पूण हेर पुस्तकांचेर बरया. वेळ जातलो जावं. थंयच्यान एक आमचो एक सूत्रधार सांगता की सोप्या गुणांक सोपोवपाक तयार ना. तरी लेगीत एक पूर्णविराम दिवया. खूप बरो अभ्यास केलो आमच्या अभ्यासकांनी आणि हाच्या मुखार ह्या डोमेनान किंवा ह्या ज्ञान शाखेन किंवा अशा तरेच्या वेगळ्या तरेच्या विशयांनी तुमी लक्ष घालचें. आणि कोंकणीच्या मळाचेर जी कितलीशीच मळां अशी उबंत पडिल्ली आसा पडींग पडिल्ली आसा ती एक्सप्लोर करपाचो प्रयत्न करचो. ताजेर वावर करपाचो प्रयत्न करचो. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या दिव्य उपस्थितीन हे सत्र हांगासर सोंपलें अशें जाहीर करता. देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यावळीचे 2रे सत्र हांगाच सोंपलें अशें जाहीर करता. आनी 3ऱ्या सत्राची सुत्रां हांव बाय प्रजिता पाली कडेन सोंपयता.